बापाचे आनी पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आर्गां तुका बापा, आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका पवित्र आत्म्या, ह्या वेळा पासत, ह्या आयच्या दिसा पासत. बापा, आर्गांनी वाखाणी जाय तुका. हें आयज तुजें उतर तुवें म्हाका परगटूंक ह्या सुवातेर हाडला म्हणून, ह्या पवित्र जाग्यार तुवें हाडला म्हणून बापा. हो म्हजो प्लान न्हू बापा, पूण तुजो प्लान जावन नासलो. हांवें म्हज्या सपनांत म्हज्या जिवितांत पासून चिंतूंक ना बापा हें तुजें उतर हांव दिवंक पावतलो म्हणून. पूण तूं तुजें उतर म्हणटा बापा, तूं हे संवसार रचच्या आदीं, संवसारांत आमी येवच्या आदीं तूं आमकां वळखतालो म्हणून आमी कितें करतल्यो त्या संवसारांत. बापा, आर्गांनी वाखाणी जाय तुका. आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका पवित्र आत्म्या. तेच परी हांव दिनवासतां हे आमच्या सगळ्या टिमी पासत, पापा पासत, पापा जॉन्सनाचे पासत, जाणें म्हाका प्लॅटफॉर्म दिलो, देव ताचे लागीं उलयलो म्हणून. आनी तेच परी सगळीं म्हजी जी टीम आसा हांगा, जी म्हजी आत्मीक भाव भयणां आसात, सिस्टर अनिशा, सिस्टर शॅरन, ब्रदर रमेश, सुजाता, सिस्टर अलका, ब्रदर जॉर्ज, दीपक, जी कोणाचें नांव घेयना ती सगळीं, आमी सगळीं भाव भयणी हिंगा कशीं जियेतात म्हणून, देवाचीं भुरगीं म्हणून. आनी आमी सगळीं हिंगा आयल्या ती सगळीं देवाचीं भुरगीं म्हणून आमी येतात देवाचें उतर आयकूंक. जेजू, थँक्यू तुका ह्याच्या दिसा पासत, आनी तुवें म्हज्या जिवितांत जें सगळें तुवें म्हाका फावो केलां, आनी तुवें म्हज्या पासत जें कुसार केलां तें जेजू. आनी पळयत आत्म्या, जें आतां कितें उलयतलो तें म्हज्या तोंडांतल्यान तूं उलय म्हणून मागता पळयत आत्म्या. ती तुजीं उतरां जावं दी मागता. म्हजें कांयच न्हू पळयत आत्म्या, पूण सगळें तुजें उतर जावं दी मागता. आनी पळयत आत्म्या, जशें तुवें म्हाका तेण्यांनी बोल्लां हें तुजें उतर समजूंक तूं म्हाका तुजी जाणवाय दिता ह्या उतराची, तशीच ह्या वेळार ही आमची जी भाव भयणां हांगा हाजीर जाल्लीं आसात, तांचे आत्मीक दोळे, आत्मीक कान तूं उक्ते कोर मागता. हें तुजें उतर तांच्या जिवितांत तेणी पाडूंक आनी तशेंच तें अणभवूंक बापा हें मागणें हांव कोत्तां तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. हालेलुया. कशें आहाय तुमी सगळीं? प्रेज द लॉर्ड. एवरीवन इज ब्लेस्ड. ओके. आतां थोडो मामा आहलेलो, म्हाका एक तेणें क्वेश्चन घायल्लो, म्हणजे आयज हांवें कांय क्वेश्चन विचारनाय म्हणून, कित्याक हिंगा आमी थोडीं पोन्नी आसाय, म्हाका वळखताय. चडशें कितें चलता जाल्यार न्हू म्हाका क्वेश्चन विचारपा संवय आहा, जाणाय न्हू रमेश बाब? हय. कित्याक कितें जालें, काल न्हू हांव मातशें बिजी उरलो, सो कितें म्हणटाय न्हू, देंवचारा नाका हिंगा पावलोलें, देवागे उतर दिल्लें. कित्याक ताका खबर आहा हिंगा येवपा आहा, तेगे म्हणटाय न्हू फुटपा आहा, भांडार फुटपा आहा तेगेलो कितें आहा तें. सो कितें जालें, काल मातशें आमगे घरांत जमात आहलोली, 1-1.5 वर्सान म्हणटाय न्हू वाड्यार जमात आसता इगोर्जे प्रमाणे. सो म्हगे एक विश आहलोली त्या जमाती हांव रावता म्हणून, ती काल आमगे आहलोली. आनी कितें जालें, सडनली एक दीस पयलीं बायगे इस्कुलासान एक प्रोजेक्ट करपा आयलो. तेंगे हाल कॅटिटिजम कसो डे हांव पेन्जीम वचपा जाय इस्कुलासान. सो तेंगे प्रोजेक्ट दिलो, ती ड्रॉईंग बीन भरपूर दिली. कितें जालें, जमात जाली, दिसाचें मातशें काम आहलोलें तें जाय सगळें केलें. आनी आतां म्हाका हे बायगे हेका कोत म्हळ्यार रातीची 2 जालीं. 2 जालीं, न्हिदोत म्हळ्यार तुमी जाणाय न्हांवपा जाय. मागीर 3 जालीं, सकाळ 5 उठलो, पोते भायर सोडलें, सगळें केलें, सावंड येयलो, बस दोन पोते हिंग पावलो. सो हॅविनेस कळ्ळें न्हू तुका. आतां देंवचार सकाळ उठलो तर म्हाका कितें कोता, ताळणी घालता, तुजें आंग जड जालो आहा, न्हीद जालो ना, वचनाका. करेक्ट बाय? हें जाता न्हू सगल्यांक. देवागे उतर दिता तेन्ना आमकां जायते येताय ताळणी येताय, कित्याक देंवचार घेवन येता सामक्यो. कोण न्हिदे हाडटलो, कोण आनी कसलें काम हाडटलो, ती चडशीं गरजे आसनाय. पूण एकूच हांव येयलो. पूण कितें जालें, मामाच्यान हिंचारता हांव आहलो बसोन, पूण मातशें हॅविनेस आहा, कित्याक म्हाका हिंचारपा तितूलें जायना. पूण कितें हांव न्हीद येवपा दिना म्हाका, पूण मातशें कॉन्संट्रेट करीत रावलो. सो देवा आर्गां. आतां एक प्रश्न आहा बाय, आतां तुमकां हांवें सांगलां रातभर जाग रावल म्हूण. आतां हेजे वयल्यान कितें अशें म्हूण कळ्ळें तुमकां? 2 पासना कित्याक लागून जाग आहलो? कोणा पासो तूं?
आं कोणा पासत बाय म्हगे बाये पासत कित्याक हांव पांय तेगेलो म्हगे बाये गेलो म्हाका हुस्का कित्याक हो हाल्यां कोण ताका इस्कलान ताका तें व्हरोंक जाय आहलें कळ्ळें तुका कित्याक हांव म्हगे भुरगीं म्हूण हांव जाणा म्हगे भुरग्याक कितें जाय तें ताका तो हाल ताका तें केशे भाशेन ताका तें व्हरोंक जाय सेम थींग बाय आमी हिंगा आहाय आमगेलो सोर्गीं बाप आमचो खूब मोग कोता जशें आमी संवसारी जावन आमच्या भुरग्यांक मोग कोताय न्हू तसो देव बाप आमचो बीन खूब मोग कोता पूण कितें आहा आमी तेच्या उतरां न्हू ताका आमी व्हडकनाय सारकीं आमी कितें कोताय एक एक पाटी आमकां जाय तशें आमी कोताय सो म्हगे आयज एक टॉपीक आहा पूण त्या टॉपिका वयचे न्हू पयलीं न्हू हांव मातशें थोडेशें म्हगे वयल्यान सांगता कित्याक हिंग उतर दिवपा येयलें म्हणटा न्हू सगळे चिंत्ताय कित्याक उतर कोणाच्यान दिवपा जाता बाय कोणाच्यान दिवपा जाता हांव म्हणा कोणाच्यान दिवपा जायना म्हूण हिंग रावल्यार टिचर पासून कोण शिकले की सगळें इजी पडटा पूण आमचे असले मनशां न्हू तें डिफिकल्ट जाता कित्याक आमी केन्ना न्हू अशें करून पुलपिटीचेर येयले न्हय कित्याक आमगे लायफान थोडेशें हांव सांगता कित्याक जोण एकल्याक कळोंक जाय कित्याक आमचे जशें हांव आहा तसो तुमी बीन तुमगेल्या लायफान तुमी आसतलीं जाल्यार आमी तुमकां हिंग चोवपा सोदताय कित्याक हांवें केन्ना चिंतून हांव हिंग येतो म्हूण कित्याक म्हगेलें एक जें म्हणटाय न्हू म्हगे एक लायफ टोटली डिफरंट आहा जशें म्हणटाय न्हू जशें पापा म्हणटा पापा गेले कितें आहलोलें देवा वताय तो पयलीं तो इंडस्ट्री काम करतालो तेगे हें आहलोली तेगेलें सगलें पाने वाने तशेंच म्हगे लायफान हांव बोटीर आसोता सो म्हगेलें कितें आहा बाय इंजिना म्हणजे जाणाय न्हू पाने ऑयल हें सगलें तितून म्हगे लायफ आख्खी तितून गेलो आहा आनी म्हाका लायफान म्हाका बुक्स म्हळ्यार न्हू म्हाका पयले सान हेट हांव बुक्सां बीन म्हणून अशें करून केन्ना हांव चडसो घेयना कित्याक जोण एकल्याक देवान एक रोचला कित्याक म्हाका तितून इंट्रस्ट ना पूण तूं म्हाका भायलें कितलें सांग काम फोंडपाचें कितें करपाचें तें हांव रोखडें कोत्तोलो कित्याक म्हगे न्हू जशें म्हणटाय देवान जावन एकल्याक एक टॅलंट दिलो आहा आमकां जशें म्हाकाय न्हू देवान न्हू जायते गूण दिलो आहाय हांव हें जशें म्हाका न्हू टर्मोकोल आर्ट करपा संवय आहा हांव भायल्यानूय जशें झाड कातरपाचें फोंडपाचें तें मुकोडे जाता करूं जशें म्हाका एक मॅजिकी हॉबी आहलोली मॅजीक जाणाय न्हू तुमी अशें पार्टी जादू बीन दाखयताय तो सो तें हांव दाखोवन येयलो आहा म्हाका पयलो सान शॉक आहलोलो मॅजिके बीन आनी एक आनी दोन न्हू तूं जाय तेवतो न्हू म्हाका अशें मल्टी म्हणटाय न्हू जशें देवान न्हू म्हाका टॅलंट दिलो आहलोलें पूण कितें जालें जशें म्हणटाय न्हू सगलें आहा पूण देवागे उतरां जाणवायना देव ना जिवितां सारकें बाय आमकां सगलें तें पास जालो आहाय जशें म्हणटाय न्हू कित्याक आमकां तें देवा म्हळ्यार कितें आहा पयले सान बेजार म्हगे जिवितां हांव सांगता पयलो सान न्हू हांव न्हू मिसा बिसा वचपा सामको म्हाका बेजार येतालें मीस बीन म्हळ्यार म्हाका फोर्सान वतालो म्हगे कोण आहा तो शापाय आहा तो डॅडीगे मम्मीगे पांय आहलो तो आनी म्हगे घरान आमचो अशें केन्ना न्हू तेस वेज आमगे घरान चडसो जायना आहलोलो आमगे शामाय आदी कोताली आनी आमगे भुरगेपण म्हगे सांगता आमी बरें न्हू हॉरिबल जिवीत जियेलो हांवें जशें म्हणटाय न्हू डॅडी बोटीर आसता म्हगेलो पूण कितें आहलोलें घरा येयलें म्हणटरी न्हू डॅडी ड्रिंक्स मामी घरा न्हू येयलें म्हणल्यार डॅडी येता म्हळ्यार न्हू आमकां नाका आहलोलें कळ्ळें तुका पूण कितें जातालें येयलें म्हणटरी खावपा जेवणा कांयच प्रॉब्लम ना पूण घरान सुसेग ना अशें म्हणटाय न्हू गिरेस्तकाय सगळी आहा पूण कितें आहा सुसेग ना मनशाक सुसेग ना जाल्यार गिरेस्तकाय कांय उपेग ना बाय हय सो हें जिवितां आमगे जातालें आनी जशें हांवें म्हणटा आमी कुमन्यांक घेताय जेन्ना हांव कुमन्यांक घेता तूं बिलीव करपा नाय हांव येता आहा आनी मुजबारा कुमन्यांक घेता ते येदे आहाय म्हळ्यार चिंताय तुमी हांवें कितू लेट गेलो आहा तो म्हाका तो कुमन्या पासून घेवपा म्हळ्यार न्हू म्हाका बेजार येतालें पूण म्हगेलो म्हगे पायन म्हाका कितें तो लादीन वादीन करपा सामको हुशार आहलो एक दीस हांव वयलो उडीत सामको वयल्यान समतो दोतनी घेवन गेलो सो अशें करून म्हगेलें जिवीत गेलां आतां तें जिवीत असोत आहा बाय असोत आहा पूण म्हगे न्हू आमगे भुरगेपण न्हू एक न्हू आमी बॉन्डेज म्हळ्यार जाणाय न्हू तुमी जें आमगे एक हय स्ट्रॉंग वर्ड कोन्न दवरता ती स्ट्रॉंग वर्ड म्हळ्यार कितें आहलो जाणा पिक्चरां आमगे पिक्चर हितूंतल्यान न्हू तुमकां आयज पासून कितें इन्सार पिक्चरां वयल्यान 1980s मिथून जितें अमिताभ बच्चन डायरेक्टर कोण तेगेलें नांव कितें आहलें तुका हांव हितून परफेक्ट सांगूंक शकता हितूंतल्यान न्हू आमी ती पिक्चर चोवन डेली सामकें तुतूकू आहाय कळ्ळें तुका कित्याक त्या टायमार तुमी जाणाय बाय एक व्हिडियो म्हळ्यार घरां आसप म्हळ्यार तेतून सगल्यांगे आसना आहलें कोण चडशे कोण बोटीर आहाय भायर आहाय तेंगे घरांकूय हें आसतालें कळ्ळें तुका
सो तें कितें जालें तेश कोन्न आहलो म्हणजे कितें जालें आतां आमगे डॅडी बारा आमगे एक वाड्यार 15 घरां आहले दोग जाणांगे विडियो आसताले सो ते आमगेर म्हणजे कितें जातालें येतालो लोक आनी आम ते तुतूंक हाय आनी अशें जालें आनी मिगे कितें जालें न्हू आतां तुम हेका सांगता हांव मिथून चक्रवर्ती जाणाय तुमी एक्टर न्हू मिथून चक्रवर्ती सो हांव तेगे व्हडले फॅन कळ्ळें तुका मिगे काजराको पासून हांवें बँडवाल्या स्पेशली वचोन सांगून डिस्को डॅन्सराक कातार दिलोलो म्हाका कातार जाय म्हूण हय सो आनी तें दिलो कितें हांवें पयलो वचोन दिलो काजराको पावतना थिंग म्हाका एक्सपोज केलो सामको तो MC आहलो तेणें आसा हिंगे मिथून चक्रवर्ती डान्स मारता म्हूण हांव सरप्रायज जालो हें आनी एनावन्स कित्याक केलें काय म्हूण हेणें पूण कितें कांतार घाले म्हूण नाचोंक कोणा म्हाका आतां कितें जालें एक दीस आदीं पयलीं काजार आहा म्हूण हांव मातशें डान्स शिकलां लायफान डान्स म्हणटो केन्ना केलो ना पूण म्हाका कितें हेडपाचो भरपूर शौक आहलोलो सो कितें आहलोलें न्हू आतां तूं म्हाका चोयताय पूण मिगे पयलीं अशें आहलो न्हू म्हाका केंस बी लांब दवरपाक भरपूर संवय आहलोली आतां पासून म्हाका केंस न्हू चड बारीक लायक न्हय बायले पासून लांब केंस कोताय न्हय सो केन्ना केन्ना डोस पडटा म्हाका हय सो आनी कितें जालें न्हू बाय मिथून चक्रवर्ती कितें जालें न्हू हांव मिगे न्हू वॉट्सॅपाचेर DP न्हू फोटो घालपाक लागलो हितून मुगे एक इन्स्पिरेशन आहलोलो इन्स्पिरेशन म्हळ्यार जाणा न्हू तुमी आमी कोणा हें कोताय चोय मुगे जिवितां कोण आमी हें कोन्न घेताय न्हू सामको आतां तशें कोणा कितें आसोता हय मॉडल म्हणटाय ताका जसो कोण क्रिकेटरा फॅन आसोता कोण फॅन आसोता सो एक दीस न्हू अशी उतरां आहलो भयणीन न्हू एक दीस फोन केल्लो हांवें सो तेन न्हू म्हाका फोन केलो हांवें ते फोन केल्लो सो तेन म्हाका न्हू फोन केलो तेन तो नोट केलो आसतलो मिथून चक्रवर्ती DP कित्याक तो केलो जाल्यार रोकडो दुसऱ्यागे हेजेर तो फोटो वयता न्हू हय सो तो फोटो वयता म्हणटरी तें कितें जालें तें न्हू म्हाका एक उतर सांगलें तूं हो फोटो कित्याक घात काय म्हूण तेगेलो हांवें म्हणलें तो मगे हें म्हूण सांगलें एक्टर फेवरेट एक्टर म्हणलें आनी तो मगे इन्स्पिरेशन म्हूण सांगलें तें न्हू म्हाका एक उतर सांगलें बाब म्हणपा लागले सांगता म्हूण रागार जायनाका हे मनशा तूं लायफान तिगे पर्सनली वळखोन जाणा तेगे लायफ कितें आहा ती तो केश जिवीत जियेला तेगे जिवितान कितें चलता कित्याक आम नोको एक्टर सोगले पोरद्याचे ते सोगले बरें दिसताय पूण तेंगे बॅकग्रावंड चोवपाक गेले जाल्यार भरपूर हॉरिबल लायफ आहा हय सो ती म्हणपा लागली देवान तुका एक आयडेंटिटी दिलो आहा तुजें नांव तुका दिलो आहा जाल्यार ती तूं कित्याक लिपयता देवान तुका रोचलो म्हूण तुका एक नांव दिलो आहा तुगे मायन पाय न्हू सो तूं दुसऱ्यागे नांव तुगे लायफान कित्याक जोडटा तेन्ना हें न्हू म्हाका न्हू काळजां तोपलें कित्याक हांव उतरां आहलो सामको ना म्हणा पूण त्या दिसा सान न्हू हांवें तो न्हू फोटो मुगेलो DPंतलो काडलो कित्याक आमी जेजू क्रिस्ताक म्हणटा न्हू पयत पुस्तक तूं जरी तर हें कोत जाल्यार तूं जेजू इमिटेट कर म्हूण हय तूं जेजू हें कर तिगेलो हें आहा तो हय सो तें हांवें केलें आनी हें लायफ चलता आनी मुगे उतरां येवपा न्हू एक हें आहा जशें जायते जाण येताय न्हू हिंग गोवायकी दिताय लायफान कितें प्रॉब्लम येयलो म्हणटरी आमी एक उतरां येताय करेक्ट कित्याक एक कितें प्रॉब्लम जाता लायफान सामको चोडो म्हारे घालेलो म्हणटरी आमी देवार तेन्ना आमी देवा उतर कळटा म्हणटाय पूण मुगे लायफान न्हू मातशें डिफरंट आहा मुगे लायफान अशें प्रॉब्लम येवं ना प्रॉब्लम आहलोले बारीक बारीक सगळ्यां सो मुगे लायफान अशें कोन्न नाहलोलें की हें देवा उतरां पूण कितें आहा न्हू देवागे उतर मुच काणा न्हू केन्ना पडलें हें ब्रादरा गेलें 2006 हांव बोटीर वयता तेन्ना न्हू म्हाका कोण एक CD दिल्ली तेन्ना जाणाय न्हू तुमी CD येताल्यो हय ती CD दिलो पळय तें हांव बोटीर वचोन न्हू हांव आयकतालो लायलें एक दीस म्हाका तें बरें दिसो लागलें सो हांव तें केन्ना केन्ना आयकतालो आनी कितें जालें पूण कितें आहा एक पांय थिंगाय आहा एक पांय हिंगा आहा म्हणटाय न्हू तेश कोन्न दोनूय वाटेन सो आतां 2006 जालें वर्स वसोता हांवें पुण्याक आहलो मुगे जिवितां मागीर न्हू पयलीं मिसा वचपा पूण मुगे एक न्हू मागीर अशें मांदूर जाणाय न्हू तुमी एक सिस्टर एग्नेस तेन्ना तेदोन कितें आहा न्हू रेतीर जाता म्हूण हांव थिंग रेतीरा वयतालो हांव कितें आहलोलो मुगे फ्रेंड थिंग रेतीरा वयतालो आनी मुगे कितें आहलो न्हू हांव मिसाकूय सांगलें तुमकां हांव वचनाहलो आनी बरें वरोस जालें हांव कुमसार जावन आहलोलो सो हांवें मुगे फ्रेंडाक सांगलें अरे तो म्हणपाक तूं येतो काय म्हूण हांव म्हणलें हांव येता पूण एक म्हूण सांगलें तें रेतीरा भितर म्हाका खबर ना रेतीर म्हळ्यार पासून कितें म्हूण तें सो तो म्हणूंक लागलो हांवें कितें म्हळें थिंग रेतीरा वयता जाल्यार कुमसार कितें जावपा पडटो काय म्हूण
तो म्हणपा नाक म्हणपा लागलो तूं यो म्हणपा लागलो. सो आमी सकाळ 5 बीन उठोन आमी ते वयताले कित्याक ते 7 स्टार्ट जाता तेस बीन जावन म्हाका तें सारकें उगड आसना. सो आतां कितें जालें तेदोन कित्याक लागून हांव वयतालो कित्याक आमगे बोटीर वचपा जायना आहलोलें. कळ्ळें तुका कित्याक आमकां जाय न्हू आमगे कितें आहा तें कित्याक थिंगा आयको येयल्लें ते प्रोफेसी आहा म्हूण ती रोखडी कितें सांगोत म्हूण. आतां कितें सांगता तें पासून कानार ना पूण कितें लास्ट ते कितें आहलोलें सेशन जातालें तेदोन ती कितें कोताली अमक्या मनशां गेले सांगताली प्रोफेसी कोणाय कितें कितें आहा तें. सो आतां हांव रावताय कळ्ळें तुका म्हगे केन्ना येतोलें नांव सांगता सांगता म्हगे फ्रेंडा आहा एक सगळें जाय जाणांगे सांगलें म्हगे सांगो लागली म्हणजे अशें करून सांगो लागली हिंग 3 जाण भुरगे आहा म्हणपा लागले कुमसार जाल्यार बरें टायम जालो म्हणूंक लागले आनी एक भुरगो आहा म्हणूंक लागलो बरें वर्स जालें म्हणूंक लागलो टायम जालें. म्हाका आसलो हांसोवपा लागलो हांव हसता हसता फ्रेंड म्हाका चयता म्हगेलो. सो मागीर तें जालें मागीर रातीको वचोन हांवें सिस्टरी फोन केलो अशें हांव म्हणटो मागीर तें सांगलें वचोन बरे भाशेन कुमसार जा म्हूण. पूण त्या शाटल्यान हांवें जायते थिंगा रितीर केले पूण उतराचें केन्ना न्हू म्हगेलो हें नाहलोलें फोकस नाहलोलो आयकपा पूण कितें आलें कितें म्हगे केन्ना येतो काय म्हूण हांव थिंगा. सो अशें वचोलें पूण एक आहलो म्हगे जिवितांत म्हगे न्हू पेपेस सायमाचें न्हू भरपूर भावार्थ आहलो. भावार्थ म्हणजे कितें जालें 2006-05 न्हू जेन्ना 4 तें बॉम्बे माहीम म्हूण जाणाय न्हू तुमी सेंट मायकल इगोर्ज आहा ती हय. आनी हांव बॉम्बे कित्याक ऑफिसा लागून हांव बॉम्बे आसतालो म्हजें काम तेन्ना जायना आहलोलें. सो म्हगे डॅडीगे कंपनीक हांवें घायल्लें जायना आहलोलें आनी एक एजंटाकूय पयशे दिलोले थिंगा काम जायना आहलोलें. सो कितें जालें आतां कोण बुधवारा आमगे क्लबांत न्हू थिंगा माहीम इगोर्जी वयताय थिंग सायमांचें नोयेन जाताय थिंग वयताय म्हूण. आतां कितें जालें म्हगेलें डॅडीगे ऑफिसान दिलो न्हू म्हाका एक हें येयलें लेटर येयलें इंटरव्यू यो म्हूण. तें आहा ऑफीस दुसरे कडेन पूण तेगे इंटरव्यू आहलोली माहीम एक तेणें एक ऑफिसा हें दिलें आनी थिंग म्हणपा लागलो तें थर्सडे काय फ्रायडे थर्सडे कितें आहा तें आनी म्हाका तें मंडे मेळ्ळें लेटर आहा तें. सो आतां हांवें कितें केलें हांव माहीम केन्ना पावलो ना. हांव कितें गेलो बेश्टो ट्रेन धरली माहीम गेलो आनी त्या एड्रेसाचेर हांव सोदूं लागलो आतां म्हाका इंटरव्यू दिवपा जाय तें ऑफीस खूंय आहा काय म्हूण. तें सोदून ऑफीस मेळ्ळें मागीर हांवें बेश्टें कोणा विचारलें हिंग माहीम म्हणटी इगोर्ज खूंय आहा काय म्हूण. म्हणपा लागली सो थिंगा सायडीन आहा म्हाका खबर पासून ना. मागीर हांवें गेलो सायमाको मागलें येयलो येत म्हळ्यार ऑफिसान सावन फोन येयलो सॅटर्डे जॉयनींग आहा म्हूण. सो या मिलाग्र रोकडोच फोन दोत म्हळ्यार घराक वचोन फोन येयलो क्लबां आमगे डॅडीगे रिटायरमेंटा पयशे मेळपा न्हू मातशें डिले जातालो ते पयशे मेळ्ळे म्हूण बरें टायम गेलो. सो आतां म्हगे कितें जालो भावार्थ वाडलो न्हू. सो तेन्ना सावन कितें जालें म्हगे पेपेस सायमाचे भावार्थ भरपूर वाडलो. पूण कितें आहा म्हगे मागप सगळें कोणाको आहा सायमाई कडेन तशें म्हणटाय न्हू 100% म्हगेलें फोकस आहा म्हगे सायमाचेर 95. जेजूको मागता अशें म्हूण न्हू देवाको मागता म्हूण न्हू मागता पूण कितें देवा जाणवायना न्हू पळय पुस्तकां कितें आहा तें जाणवायना कित्याक नॉर्मल क्रिस्तांव हांव सदां इगोर्जी वचपी कितें करपी. सो हें जालें आतां कितें जालें जशें म्हगे एक संवय आहलोलें जेन्ना येयलो म्हणटरी बोटीसान पयलीं माहीम गेलो बगर हांव घरा वचना आहलोलो 3 दीस पूण हांव बॉम्बे रावतलो. जॉयनींग जाता जाल्या पासून हांव देवान सेंट मायकल इगोर्जे राती पासून रावतालो आनी भायल्यान पूण हें कोन्न प्रे कोन्न हांव वयतालो. सो हें जालें सायमागे म्हणजे हें जालें आतां जेन्ना देवा उतरां येयलें न्हू जायतें न्हू म्हगेलें जाबाब जशें हें आहलोलें न्हू कितें म्हणटाय तें थिंकींग आहलोलें कितें आहलोलें एक प्रश्न येवपा लागले लायफान. आतां जशें म्हणटाय न्हू हांव जशें मामान सांगलो न्हू म्हाका क्वेश्चन विचारपा भरपूर कित्याक न्हू म्हाका न्हू अशें कितें गेलें न्हू जशें पिक्चर पासून हांवें जें म्हणटाय न्हू डिटेक्टीव पिक्चर चोयताय आमी जशें कोणा मर्डर केलो सस्पेन्स पिक्चर्स म्हणटाय हॉरर पिक्चर हांवें तें पिक्चर काबार जाल्या पासून न्हू हांव परत रिवायंड मारून न्हू 5 पार्ट पूण तें चोयतलो तें हूंय डायलॉग कितें जालो आहा तें कितकोन हें जालो आहा तें इतली म्हगे मेमरी ती हांव शार्प करून घेतालो. आतां जशें न्हू बायबलाक देवागे उतरां पासून हेचें न्हू पयलीं कितें आहा न्हू म्हगे सदां एक प्रश्न आहलोलो म्हणजे सायमाय स्वर्गार गेलो म्हूण आमी फेस्त मनयताय हय एजम्पशन.
तें हांव बायबल तितलोय वाचून नोका आसलोलो, पूण मुगे कितें सायमाचे भावार्था म्हूण हांवें कितें केलें एक दीस बायबल वाचता वाचतना हांवें सायमाय स्वर्गार हूंय गेलें तें हांव सोदपा लागलो. सगळें सोदता हांव, म्हाका मेळना, केशें मेळना म्हूण हांवें एक दीस कोणा तो हिंचालें. सायमाय स्वर्गार गेलो म्हूण आमकां सांगताय कार्तेलीचे आम गेल्या, तेर्सा कार्तेलीचे. सो हें हूंय आहा बरयलोलें. तो म्हणपा लागलो तें आमगे बायबलान ना, तें केसो आनी बूक आहाय म्हणटा ते एप्रय म्हाका तें कळना तें तेन्ना सांगलोलें, तेजें कितें आहा म्हणटाय म्हणटा. चल तें जालें. आनी एक प्रश्न मुगे सदां बायबलान आसलोलो, तुमी जाणाय जेजू जेन्ना हेजे वयता न्हू दोंगराचेर, ताबोर दोंगरार, थिंग पेद्रू आनी ते जोआन वयताय आनी तेन्ना मागीर तो कोण मोजेस आनी एलिजा येताय थंय सायडीन. थिंग पेद्रू केन्ना कितें म्हणटा, आमी 3 तोंबू उबारया म्हणटा, एक जेजूक, एक मोजेसाक आनी एक एलिजाक. ओके, आतां म्हाका एक सांग, हें देवागे उतर हे भाशेन दिलो आहा, पूण तूं एक न्हू एक डावट क्रिएट जाता, तें तुमी केन्ना नोट केलां हांव कोण जाणा. आतां म्हाका एक सांग, हो मोजेस आनी एलायजा म्हूण पेद्रू कितकोन कळ्ळें? तो तें केन्ना मरोन गेलो हाय, करेक्ट? प्रश्न आहा न्हू बाय. मोजेस आनी एलिजा चोयले जाल्यार कितें पेद्रून जिविता तेंकां केन्ना चोयलें नाय, पूण देवागे उतर सांगता आमी एक तोंबू उबारया जेजूक, मोजेसा आनी एलिजाक, पूण तें थिंग दिलें ना म्हूण तें देवागे उतर सांगता. पूण चोवपा गेले जाल्यार कितें आहा, तें केन्ना चोयलें ना, पूण देवागे उतर सांगता. सो एशें कोन्न न्हू मुगे लायफान न्हू थोडे क्वेश्चन्स आसताले जे म्हाका न्हू जबाब मेळनाहलोलो. आयज पासून म्हाका जबाब मेळना बाब, आनी कित्याक देवान एक दीस म्हाका जबाब दिलो बायबलांतल्यान न्हू, ते जेजून सांगलो आहा थोड वस्तू तुमकां कोडपा त्यो गरजेन न्हू म्हूण, जितलें तुमकां जाय तितलें तुमी घेवपाचें. सो हे भाशेन जालें बाय. तेच परी आतां जशें आतां जेजू फुड्यान येवपा कारण कितें जालें, अशें देवा उतरां येयलो न्हू. एक दीस म्हाका अशें कोन्न हें जालें की सायमाय गेलें आनी जेजू गेलें, बापा गेलें, आमी बायबल वाचूंक गेल्यार जायतें डिफरन्स आहा. सो हांवें सायमायको विचारलें, सायमाय मातशें जेजू पळयता म्हाका मातशें क्लियर कोराय, कित्याक हिंग मातशें हांव मातशें सांडटा कितें करपा तें. सो म्हाका सायमाय न्हू एक दीस जबाब दिलो, बाबा म्हज्या पुता, हांवें तुजे पासत रोगोत वारोयलें ना, मुगे पुतान तुजे पासत रोगोत वारोयलां, तूं मुगे पुता फुड्यान वच. इतल्या वर्सां तूं म्हजे सांगाता आसलो, हांवें तुगे सगली मागणी ती हांवें तुगेली फुलफील केलें नाय, पूण केलें कोणें? मुगे पुतान. कळ्ळें तुका? सो एक म्हाका हो जबाब येयलो. पूण आतां कितें आहा, इतल्या वर्सां सायमायचें हें केलें म्हणटा जेजू गेली ओळख ना म्हाका. देवा उतरां येयलो आनी रेवल्युशन मागलें होली स्पिरिटा कडेन, पळयतात म्हाका मातशें क्लियर करूं दुतल्यान आनी. सो मातशें काना गांवांतूय हिंगा जॉन बाय जॉन 2 घे चोया मातशें. काना हें आहा तें जॉन 2. जॉन 2 1. ओके बाय, तूं कोंकणीन वाच अंटील वाच, तूं वाच. तिसऱ्या दिसाक गालिलियाच्या खाना गांवांत एक लग्न आसलें आनीक जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूकूय आनीक ताच्या शिसांक आपोवणें आसलें. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूचे आवयन ताका म्हळें, तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हळें, ओस्तोरे, तुका आनीक म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताचे आवयन चाकरांक म्हळें, तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. ओके, आतां स्क्रिप्चर तूं वाचलो जाल्यार हे स्क्रिप्चराचेर तुमकां कितें म्हूण कळटा? कोणा खबर आहाय ती मातशी ओग्राय. ओके, देवा उतरां तेंचे कडेन खबर आसतली.
डियर वुमन दॅट्स नॉट आवर सायमाय ताका सांगता न्हू सोर काबार जाल म्हूण. आतां बाय चोय जें मुको देव कितें हांव मिगे सांगता हांव तुमगे कोणागे भावार्थ हालोवपा येयला ना बाय. जोण एकल्यागे कोणाचे भावार्थ ते तुम दवराय बाय. ओके कित्याक तें म्हाका सांगलां हांव मुगे म्हाका देवागे उतर कितें सांगता तें हांव तुमकां सांगता. कळ्ळें तुका. सो हिंग कितें बरयलां आहा डियर वुमन दॅट्स नॉट आवर प्रॉब्लम. Jesus replied, my time has not yet come. आतां हेजे वयल्यान कितें म्हणून कळ्ळो तुमकां आंटी बाय. ना वुमन आहा तेकाय आनी आहा एक्सप्लेनेशन पूण हेज कितें अशें म्हूण सांगूंक कोताजी तुमकां अशें कितें म्हूण कळ्ळां हेजेर. ओके गूड गूड. ओके आनी कोण कितें सांगूंक शकता. जुलियो तूं आसलोलो गडे तूं खबर आसतली. हय राव तूं नाका. आनी कोण सांगूंक शकता बाय तुमी. ओके या आतां बारीकसाणेन चोय सायमाय देवा जेजू सांगता सोर सोंपलो म्हूण करेक्ट. हय पूण फुडें जेजू तेका कितें उतर दिता सायमायक वचतो रे म्हणटा. हय हय कितें म्हणटा. हय तें तुका आनी म्हाका कित्याक पडलें अशें आहा न्हू तें बाय. हय तें तुका आनी म्हाका कित्याक पडलां म्हजो टायम आजून येवंक ना. आतां हेजे वयल्यान तुमकां कितें कळोन येवपा जाय बाय. सायमाय पासून जें सांगलोलें न्हू जेजू तें केन्ना तें आयकलो ना हिंगा जेजून पासून. तो म्हणटा तें तुका आनी म्हाका कित्याक पडलें काय म्हणटा. म्हगे टायम आजून येयलो ना. टायम येयलो ना म्हणजे कितें आहा जेजू जो मिलाग्र कोतालो कितें कोतालो तो कोणागे उद्देशीन कोतालो. तो सदां आपणा गेलो बापा गेलो न्हू आज्ञा मानतालो. तो कितें परमिशन दिता कितें सांगता तेन्ना जेजू तें घडोवन हाडटालो. कळ्ळें तुका. तें आपोस्तलां सिसांनी सांगलें सायमाय सांग म्हूण तें जेजू कोण आसलोलो कित्याक तेंगे अधिकार तेजेर नासलो. तो फकत बापा गेलो टायमिंगाचेर रावतालो. सो हें उतर न्हू म्हाका पवित्र आत्म्यान दिलें सायमाय विशीं. कित्याक आमी जायते जाण बाय मागताय हांव म्हणा बाय जोण एकल्या गेलो कोणागे भावार्थ जोण एकल्याचें आहा. तूं सायमायको माग सांताको माग हांव कोणाचें अगेन्स्ट ना बाय. पूण कितें आहा तुका देवा उतरांतल्यान दाखोवन दिता. हय आतां बाय सेंट्स म्हणटाय आमी जायते आमगेले सांत आसाय. कळ्ळें तुका. सो हांव म्हणा बाय म्हगे जिवितां पासून हांवें जायत्या सांतांको मागलां. चडूय मागलां हांव म्हणा सगल्यां कडेन एक सांतांतून आसतलो कोणू आसतलो. आनी आमी जायत्यो मिलाग्रो जाता आमी चोयल्याय बाय. कळ्ळें तुका. पूण कितें आयज न्हू बाय मिगे सांगता मिगेलें बाय आं तुमगे हांव सांगना मिगेलें. आयज जेन्ना देवा उतरां येयलां न्हू हांव सायमायको म्हगे पॅटिशन घालना म्हणटाय न्हू विनवती म्हणटाय तेका. पूण हांव कितें तें सदां न्हू थँक्यू म्हणटा. कित्याक आमी ती सायमायगे जेजूगे माय म्हूण तेगे स्वाद कोणाच्यान काडूंक जायना. कित्याक ती जेजूगे माय कित्याक जेन्ना एलिझाबेथ ती मेळोंक गेली जेन्ना एलिझाबेथा तोंडांतल्यान उतर उलयली कोण उलयली होली स्पिरिटान उलयली. हय तें म्हणल्यार की देवागेली माय म्हजे सोशी म्हाका खूंय फावो जालें आनी आतांच्या आतां तुका ब्लॅस म्हणटली हें देवागे उतर म्हणटा. सो ते आमी सदांच न्हू रेस्पेद आनी मान दिवपा जाय. कळ्ळें तुका. सो हें म्हाका न्हू देवागे उतर देवान दिलें ते सदां आमी रेस्पेद मान दिवपाचो जाग आनी तेगे विशीं भावार्था विशयान न्हू बाय आमकां जायतें शिकोवंक मेळटा. आनी हांव सदां सायमन थँक्यू म्हणटा तुवें तिगे पुता हे संवसार देवा वय म्हणला आनी हे पुता तुवें संवसारान हाडलो आनी आमकां सोडवण फावो जालो म्हूण. आनी सायमाय थँक्यू तुका. आनी आमी बाय जायते जाण सायमायको मागताय. पूण आयज न्हू बाय म्हाका एक दीस पयत आत्म्यान हो जबाब दिलो सायम्या विशीं. जेन्ना आमी ती सायमाय न्हू आमकां सगल्यांक आपणागे पूत म्हूण आमकां सगल्यांक चोयता. पूण आमी सगल्यांक चोयता पूत म्हूण पूण आमी तें काम कोताय जेजू भाशेन न्हू आमी सायमाय हुशाल कोताय कोनाय. आमी कितें सोयताना काम कोताय येताय सायमाय सांगताय मिगे हें मागणी कर हें मागणी कर हें मिगे मागणी फाव कर म्हूण. कित्याक कोतो ती तूं कोता तेगे पुता भाशेन काम कोनाय. कित्याक हो जबाब म्हाका पयत आत्म्यान दिलो एक दीस.
कित्याक सायमाय आमचे भितर जण एकल्या भितर आपणा पूत चोयत म्हूण तुमचे भितर. सो हें जालें. आतां कितें आहा सांतां विशीं. सांतां बाय आतां आमगेल्या न्हू हिंगा एक कार्लोस म्हूण जाणा तुमी न्हू, भुरगो तो एक सेंट जालो तो. हय, तो आमगे हिंग येयलोलो इगर्जी, म्हणजे तेगे ते रॅलिक्स हाडले हिंग, तेगे ते व्हड्ड्या केंस कितें हिंग दवरलो आहाय. केंस म्हणजे तेगे रॅलिक्स म्हळ्यार जाणाय न्हू तुमी, एक सांताय कितें जाल्यार जशें आमगे सांतांतूनी जीब आनी कितें कितें आहा तशें करून रॅलिक्स म्हणटाय तांकां. सो तें तेणें हाडलें, तें आमगे ते डिस्प्ले दवरताय न्हू, ते मागीर लोक जायते तेगेले उमिया उमिया वयताय. पूण बाय जेन्ना आतां उतरां आयलां न्हू बाय, हांवें तें बीन कांय घेवना. पूण एक हांवें काम केलें, तेगे न्हू तें सगलें चोयन जालें म्हणटरी एक पिक्चर दाखयतालें तेगेलें लायफ स्टोरी. हांव बसलो मगे बायल, हांवें तेगे लायफ स्टोरी फूल चोयली. कित्याक न्हू बाय, आम सांतां कडेन कितें शिकतो जाल्यार न्हू तेंगेलें आमी इन्स्पिरेशन चोवपा जाय, तो कितकोन सांत जालो तो. तो जेजू फाटल्यान धांवन, तो कोणा फाटल्यान धांवन तो ते भाशेन जालो तो. तेगे जिवितां तेणें जेजू फॉलो केलो, तेगे तेणें मिलाग्री केल्यो. पूण आम त्यो मिलाग्री जेजू फाटल्यान आम मिलाग्री कोताय? आम कोनाय. कळ्ळें तुका? सो बाय हें हांव मिग्या सांगता बाय, कोण जर सांताको मागपा आहाय बाय, हांव कोणागेलो भावार्थ हालयना. पूण आतां एक 2 स्क्रिप्चर घालता, ओके. हेंगे बाय, गॅलेशियन्स 1:8:9. बाब, गॅलेशियन 1:8:9. बाय पयलीं वाच दाखयता कोंकणीन. पूण आमी तुका परगट केला त्या शिववर्तमाना भायर कोणूय आमची जावंक तो वो स्वर्गार तावन आयलोलो तो एक देवदूत जावं, दुसरें एक शिववर्तमान परगट करीत जाल्यार देवाचो शिराप ताचेर पडूं. आदीं आमी सांगलां तें आतां आनीक एक पावट सांगता. तुमी मानून घेतलां त्या शिववर्तमाना भायर कोणूय दुसरें एक तुमकां परगट करीत जाल्यार देवाचो शिराप तांचेर पडूं. 8 पत्ते ओके. आतां तुमकां हांवें सांगलां न्हू, जेन्ना म्हाका देवा उतरां येयलो न्हू, हांव मिगे सांगता बाय, हांव कोणागे भावार्थ हालयना. जेन्ना देवा उतरां येयलो, बायबल वाचूंक लागलो, पळयत वचल्यार म्हाका जायते गूट उक्ते गेले. आतां कितें हांवें तुमकां सांगलां, जशें हांवें पयलें जेन्ना सायमाचें मुगे भावार्थ चड आहलोलो, 95% म्हूण सांगलां. पूण आयज न्हू बाय तें ओपोजीट जालां. आयज मुगेलो 95% जेजूचे आहा, 5% सांतांचे सायमांचे आहा. आयज न्हू बाय मुगे घरां सगलें सायमांगेलें पिक्चरां मुर्ती सगलें आहा बाय. पूण जेजूचे मुगेलो भावार्थ वाडला. आतां कितें आहा, मुगे एक सपन आहलोलें बाय, जेन्ना हांव कितें प्रीच कोत्तलो जेन्ना पापान सांगलेलो, मुगे एक आहलोलें म्हाका सारकें एक्युरेट प्रीच करूंक जाय. एक्युरेट म्हणजे कितें आहा, जें सोत आसा तें. कित्याक थोडें कितें आहा, हांव म्हणा बाय जायतीं जाण आहाय देवा उतर परगट्टाय, तेंय कोताय हेंय कोताय. हांव कितें तें सांगना, सोजमोन घेयाय तुमी. कळ्ळें तुका? कित्याक आम हुंयच्यान भायर पडत म्हूण आमचें कितें खबरो करीत आमी दुसरे हितून गेल्याय म्हूण जायते जाण डिफरंट चिंतिता. कळ्ळें तुका? हय. पूण कितें आहा, जेन्ना हें देवागे तूं उतर वाचतलो, कितें बरयलो आहा हिंगा, पावलो कितें सांगता कालेस्कारांक? Let God curse fall on anyone, including us or even an angel from heaven who preaches a different kind of good news than the one we preach to you. आतां तुमकां बरी खबर आसतली, जेन्ना आदले जेन्ना जेजू जेन्ना संवसारां आसलोलो, स्वर्गार चडलो, येयलो होली स्पिरीट येयलो पेंटाकोस्टा, शीस गेले, सगळ्यांक तेणी कितें परगट केलें? शिववर्तमान. पूण कोणा परगट केलें तेणी? जेजू आनी कोणाको? बाप जालो पळयत आत्म्याक. घेयात पळयत आत्मा म्हणजे कितें आहा, त्या टायमार फकत कितें होली स्पिरीट, जेजू आनी बाप.
हेंच परगोट केलें. आतां हेंच परगोट केलां पूण बाय हिंग तो कितें म्हणटा हेच बदले हें आमी तुमकां शिकयलां हे भाशेन करूंक जाय म्हूण हेच बदले जर तर आनी कितें केलें जाल्यार त्या मनशाचें कितें आहा म्हूण सांगता शिराप आहा. तो स्वर्गा वयलो आंज पासून येयलो जो तो आनी कितें शिकयला आमी जें तुमकां प्रीच करून शिकयलें तें पासून सारकें न्हू म्हणटा तो तेजेरूय श्राप आहा. कळ्ळें तुका बाबी 9th वर्स मातशें वयर काड. I say again, whatever we have said before, if anyone preaches any good news, then the one you welcome, let that person be cursed. आतां म्हाका एक सांग, हें देवागे उतर बरयलां, हांव जो तर आयज हिंगा प्रीच कोता, हांव आनी तुमकां कितें सांगता, जाल्यार म्हजें कितें आसतलें? सो म्हाका कोणा भिवपा जाय बाय? लोकांक भिवपा जाय काय म्हाका हे उतरां भिवपा जाय? हांव बाय देवा एक मनशा हुश करूं येयलो ना, देवा हुश करूं येयला. आनी एक रिलेटेड स्क्रिप्चर्स घेया. मॅथ्यू 7 घे बाय. सॉरी मार्क 7 घे पयलो. मार्क 7 चॅप्टर घे. हय वाच. फारिझेव आनी कांय धर्मशास्त्री जेरुजालेम तावन येवंक ताचे चडशे एकठावले आनी ताच्या शिसांतल्या कांय जाणांक मेळे हातांनी म्हणचे हात धुनासतना जेवतात म्हूण ताणें पळयलें. फारिझेव आनी सगळे जुदेव पुर्विल्ल्याचे चाली प्रमाणे बोगोर बोगोर हात बरे करून धुल्या शिवाय जेवनात आनीक तिट्यार तावन येतोच नाल्या धुल्या शिवाय जेवूंक खावूंक बसनात आनीक साबार हेर सांबाळच्यो चाली ताणें घेतलेल्यो आसात. पात्रांत कोळशे आनी काळशेची आयदनां धुवपा विशीं म्हणटोच फारिझेवांनी आनीक धर्मशास्त्रांनी ताचे लागीं विचारलें, जाणट्यांचे चाली प्रमाणे तुजे शीस कित्याक चलनात? पूण मेळे हातांनी कित्याक जेवतात खातात? तांणी परतीपाळून तांकां सांगलें, इजायासान तुमकां दोंग्यां विशीं आदींच सांगून दवरलां तें सारकें. तर अशें बरोवन आसा. ही पोरजां वोंटांनी म्हाका वाकाणटा पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा. तर मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रांक कशी शिकोवंक ती म्हजी पोलकी पुजा करतात. देवाची आज्ञा सांडून मनशाच्यो चाली तुमी पाळटात आनीक ताका म्हळें, आपली चाल सांबाळचे खातीर देवाची आज्ञा कुशीन काडून कितले म्हूण हुशार तुमी. तर मोजेसान सांगलां, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी आनीक बापायक वो आवयक शिरापता तो मरून वचूं. पूण तुमी सांगतात, कोणूय ह्या वरवीं तुमचे मोदें पाळून आयिल्लें तुमचे चालीक लागून देवाचें उतर तुमी निर्फळ कोत्तात आनीक असल्यो जायत्यो हेरूय वस्तू तुमी करतात. ओके. आतां हें देवा उतर आमी जाय त्या पाटी शिवोतमान आयकलां. हेजें केन्ना तुमी नियाळ केला? कितें सांगता देवा उतर? बाय कितें सांगता देवागे उतर? आतां आख्खें वाचलें तें आमी. हय. पूण आतां तें फारिझां कित्याक म्हणटा तें? कित्याक अशें म्हणटा तें फारिझांक?
ना तें आहलें तेंगेलें पूण सारकें कितें आहलो जाणा मोजेसान सर्टन कायदे दिलोले करेक्ट हय मोजेसान सर्टन कायदे दिलोले पूण हेणी कितें केल्लें फारिझेयांनी आपणागे आनी कायदे गायले जे देवान सांगोकूच नाहलोले कळ्ळें तुका सो आतां कायदे कितें जाले इतले जाले देवा मनशाक सांबाळून जालना जें देवस्पण करपा जाय आसलो देवा गेलें तें आनी करूंक पावना देवा मोग म्हणजे तें कायदे करपा न्हू तें सामकें जाम जातालें ताका लागून जेजू कितें म्हणटा हिंगा And so you cancel the word of God in order to hand down your own tradition. And this is only one example among many others. जेजू कितें सांगता तांकां तुमगे ट्रेडिशन म्हणटा मनशान केलो चाली लागोन म्हणटा तुम देवागे उतर तुमी निरफळ गेला सोकला गायला आतां हेजे वयल्यान बाय हांव चोर एक्सप्लेनेशन दिना तें तुम समजाय आतां काळार कितें आहा तें हांव एक्सप्लेन कोना ओके कित्याक तें तुम समजोवपाचें आतां तेंपार हो स्क्रिप्चर खूंय लागता तो आमकां सेम स्क्रिप्चर मॅथ्यू 7 वचपाक मॅथ्यू 7:21 वचो हां म्हाका सोमया सोमया म्हणून कोण स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरतली म्हूण ना पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खोशी करतात तीच स्वर्गा राज्यान भितर सरतली तो दीस येतोच साबार जाणां म्हाका म्हणटलीं सोमया सोमया तुजो संदेश आमी परगटलो न्हय आनी तुज्या नांवान आमी देंवचार काडले न्हय आनी तुज्या नांवान साबार विजमितां आमी केलीं न्हय आनी तेन्ना हांव तांच्या तोंडार मारतलो खोटेपण कोत्तल्यानो म्हजे सरशिले खोट सरात कित्याक हांवें तुमकां केन्नाच वळखूंक ना ओके आतां हो स्क्रिप्चरा वयल्यान तुमकां कितें कळोन येता जेजू कितें सांग थिंगा कितें सांगता बाब जेजू हिंगा सांग तूं कितें कोट्टें सांग बाब आमी सगळें शिकताय हांव कितें सांगता म्हूण हांव सगळें शाण म्हूण हांव सोंसना म्हाका जाल्यार तुमकां कोणें कितें सांगता आमी सगळे एकामेका नॉलेज घेताय बाब पूण कितें सांगो सोदिता जेजू एक्चुअली बाय बाब मातशें देंवय जस्ट होल्ड इट डावन पुट द फर्स्ट वन ओके से Not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. आतां हिंगा कितें म्हणटा जेजू लोक येतले जेजू म्हणटा ही जोडटे दीस आतां जजमेंट डे हें कळ्ळें तुका येतले आनी म्हणटले सोमया सोमया जेजू जेजू तुजें नांवान हें देंवचार मातशें वर काड बाबा चय चय हिंगा कितें दिलो आहा जजमेंट डे हांवें On judgment day, many will say to you, Lord, Lord, we prophesied in your name, cast out demons in your name, and performed many miracles in your name. आतां हे कोण बाय तुम केन्ना हेजे नियाळ केला हे मनीस कोण आसतो ते आं हय कोण आसतो ते आतां चोय आतां तो आतां तेणें सगळें केलां जे आतां अशें आमगे आतां मिनिस्टर आहाय पापा आहा जायते जाण आहाय जे संवसाराक आनी जायते जाण आहाय जे कितें मिलाग्रे वचोर जाता कोणा उद्देशी जाताय पळयतो आदमे उद्देशी सो तें सांगलें तें सगलें तें कोताय सगलें केलें तेणी जेजून सांगलो न्हू आमकां वचोन देंवचाराचे हात दवर पिड्योंत हात दवर बरो कोण तें सगलें केलें चोय तेणी देंवचार काडलां सगलें प्रोफेसी सांगलें सगलें सांगलां मिलाग्रे केलें सगलें केलें मागीर वयर वचपाक 23 कितें म्हणटा But I will reply, I never knew you. Get away from me, you break God's law. आतां कितें हें कितें मुखार तेणें सगलें केलें हांवें करपा आहा तें सगलें केलें आं सारकें सजमोन घे आतां हांव तुमकां हांवें सांगलां आमगे जिवितांत कितें आहलो तें आनी म्हाका देवान कितें सांगलें आनी कित्या लागोन हांव येसान तेश पावलो तो म्हाका न्हू हाल्यार जेजून हें उतर म्हणलें नाका
आय नेवर न्यू यू. हांव तुका केन्ना वळखला. तो एश म्हूण सांगना हांव तुका जाण आसलोलो. हांव तुका केन्ना वळखना म्हणटा तो. जुदासाची आमी आतां केस घेया. जुदास इस्कारेट आसलो जेजू बारा. तेणें वचून मिलाग केल्यो, देंवचार काडले, तेणें सगलें केलें. खबर आहा न्हू तुमकां? आंटी खबर आहा जुदासान केलें तें? शुअर तूं जुदासान देंवचार काडले, पिड्युंता हातल्यान बरें केलें म्हणून? आं केलें नाही? कांयच ना? कितें कोण सांगताय तुमी? आं ताका 30 दीस नाण दिवन तो गोड घेवन मागीर मेलो म्हूण. आं आनी तेज्या पयलीं जेजून तो तेज बारा आहलो तेन्ना 2 जोडी आहलेलो तांकां वचोन सांगलो न्हू, वचोन गांव गांवान वचोन देंवचार काडाय हें कराय म्हूण तेदोन जुदास नासलो तेंच्या बाराकू? नासलो? आं तें जुदासा गेलें न्हू, कोण सांगू वचना. जुदासानूय तें सगलें केलो आहा. तुमी चिंतना काय जुदासा ती पदवी नासलो म्हूण तेणें बीन मिलाग्री केले वचून सगलें तेणेंय केलो आहा. पूण जेजू बरें रावन पासून तो जेजू घात केला. केलें तेणें सगलें करपा आहा तेणें ती सगलीं हें सगलें तेणेंय केलो आहा. पूण कितें केलें? तो देवा उतरां आड गेलो. सेम थींग बाये हेजे वयल्यान हांव तुमकां आयज चडूय हांव तुमकां सांगो वचना, कित्याक अद्या न्हू मातशें काळजा तोपता स्वता हां तें सांगलें जाल्यार. ओके आतां बट आय वील रिप्लाय नेवर न्यू गेट अवे फ्रॉम मी यू हू ब्रेक गॉड्स लॉज. आतां कायद मोडप म्हणजे कितें बापा केलो? देवान आमकां जायतें सांगलो आहा. कितें करून जियोवपा जाय, कितें करूं जाय, कोणाको मागोवं जाय, कोण तुजे पासून रोगत वावयला, कितें केलो आहा, केश कोन्न जिवीत जें जाय. पूण कितें कोताय आम तेंय कोताय, दुसऱ्याय सांगताय, जायतें कोताय. कळ्ळें तुका? कितें तें हांव सांगो वचना. पूण कितें आहा सगलें घडोवन येतलें ह्या संवसारा आसतना. कित्याक जेजून सांगलां म्हज्या नांवांच्यान तूं मागतलो दोगतीक तें एग्री जाल्यार तें घडोवन येतो म्हूण. सगलें घडोवन येतलें. पूण तें जाबाब तूं केन्ना दिवपा आहा? जजमेंट डेयाक. तेका लागोन आयज हांव हें म्हाका जेजून मुळो नाका. तेका लागोन आयज हांव गॉस्पल आहा तें बायबलान बरयलें तेंच हांव प्रीच कोतां. तेज भायर कोणागे कितें आहा तें जोण एकल्या गेलें. पूण आम जेन्ना कितें परगोट कोत्ताय कित्याक हें म्हाका हाल जेजून मुळो नाका, हांव तुका वळखना म्हूण. तुमकांय जाय तें मुळोलें? आं तें जोण एकल्या गेलें बाय. हांव म्हणा कोणाको हांव हें कोना, तेजे वयल्यान तूं मात घेयाय हें कितें अशें आसता तें. हे मनीस कोण ते आयच्या काळार कोण ते? आयच्या काळार कोण आहा असो मनीस तें तुमी चोवपाचें. तें ब्रेक गॉड्स लॉ म्हळ्यार जायतें आहा, एकू घेयना काय. तूं देवा गेले तुवें आनी कितें वायट करूं सांगता, स्वतूय सांगना एक पाटी कितें आहा तें, कितें बरयलां दुसऱ्यान सांगता आनी कितें सांगता. अशें त्या बापान आमकां देवा कितें मांडामेंट मोडटा तूं. कळ्ळें न्हू? सो हें तुमी समजून घेवपाचें. ओके हय. सो हें हो आतां म्हगेलो टॉपीक नासलेलो, आतां मेन टॉपिकाचेर या. आतां हें आमचे बापा मागणी म्हणटाय न्हू, तेजून म्हणो लायलो आहा. कितें अशें म्हणो लायलो आहा ताणें तें? भरपूर इम्पॉर्टन्स दिताय ताका. करेक्ट बाय? आंटी आमचे बापा हय कितें अशें दिलो आहा तें जेजून? आं हय मागणी करपा. हय आनी आमचा हितून एक्सपर्ट आहाय चय. हांव हिंगा आहा आतां. लादीन जाताय तेन्ना इगोर्जी आहा तेन्ना आतां एक म्हगे मोगान पडा म्हगे कोकोल आहा आनी आमी दोतोर एक खूंय मेळटाय लादनी. म्हगे ओकोल येतींग आहा आनी हांव हिंगा लादीन दोतोर आमचे बापा म्हणपा टायम येता. आमी दोगांयनी सेटिंग्स कोताय आहा लादीन चलता. पूण म्हगे तेशी आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसार जावं. खूंय फोकस आहा म्हगे व्हंकलेचें. पूण तोंडांतल्यान उतर जेजून मागणी कर म्हूण तोंडांतल्यान भायर बरें सोदता. आं सारकें? तें आयज कितें जालें न्हू आमकां एक पॅरेटा भाशेन न्हू ती हें जालां. जशें म्हणटाय न्हू एक जॅक एंड जील आमी पोयम आहलोली जाणाय न्हू तुमी. ती आयज पासून म्हाका उगडास आहा. पूण म्हगे कितें आहा न्हू सदांची ती हांव म्हणट जाल्यार न्हू एक विजन कोतालो. विजन म्हळ्यार जाण न्हू तूं कित्याक हांव म्हाका आजून पासून उगडास आहा. ते बुकाचे 1-2 भुरगीं आहलोलीं चेडवान चेडे असो देंवती अशी आहलोली पोडटा आनी एक बालदी अशें पोडटा एक पिक्चर आहलोलें. तें आयज पासून हांव म्हणट जाल्यार न्हू तें सदां एक म्हगे विजन येता त्या बुकाचें.
So Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown and Jill came down. म्हणजे तूं एक ते पिक्चर अजून पासून मुझ तोकले आहा. पूण आमचे बापा म्हूण जाल्यार पिक्चर आम तोकले आहा एक कितें मागणें आहा तें आं आनी घरा तेच जाता तेदोन कितें आमचे बापा सोर्गींच्या बाये बाबाक उदक ना वय तुजें नांव पवित्र जावं दारार कोण मात्तो चोय तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं शितांत मीठ उडय सारकें आं आनी तशें संवसारांत जाता मागीर सगळें जाल म्हणटरे मागीर सोरपाटेल तापय आं असली जालें आमगेलें केन्ना आमचे बापा मागणें कित्याक हें सोच जायना आमचे बापा जशें आतां आमी कोणा पासत जशें म्हणटाय न्हू कोणा पासत मागों लायताय आमी जशें कोणाक पासत कितें मागताय आमगेलें कितें आहा माग जाल्यार आमी रोखडे एक आमचे बापा एक नमन मारी आनी एक महिमा बाबा म्हणून आमी रोखडे हय आतां हांव चोय सांगत तें बाये मिगे हांव सांगता ओके आमचे बापाचे एक दिसा हांव नियाळ करूं लागलो एक टॉक मेळ्ळो म्हाका टॉक मेळ्ळो आनी त्या टॉकाचेर न्हू हांव मातशें आयकलें हांव मागीर बायबलान गेलो जायतें वाचलें आनी आतां हांवें मातशें सोजमणी घेयली पळय तेन्ना म्हाका उतरां सोजमण दी जेजून सांगलां पूण जेजून आतां मागणें केन्ना दिलोलें जेजू उर्सार गेल्लो पयलीं दिलो न्हू मागणें हय सो आतां कितें आहा हें मागणें न्हू आमी आतां आमचे बापा आहा तें आतां बाय हेंचानी जायते आमगेले टॉपीक जाले हिंगा मोगाचे कायंडनेस आमी गेले ते रितीरा पासून 10 दीस येयलो तितू पासून जायतें चडशें कायंडनेसाचें लव पेशन्स हांवें मामान पासून आमकां जायतें मोगा विशीं शिकयलां पूण मिगे कितें आहा न्हू बाय हांव कितें देवा तें आयकना म्हूण न्हू पूण हांव चडशें न्हू बायबलान जे गॉस्पलां आहा न्हू जे आमगेले ओपारी जे जेजून कितें शिवर्तमान आहा तेचें हांव चड ट्रेस कोता कित्याक सगळें इम्पॉर्टंट बाय तें इम्पॉर्टंट म्हूण न्हू पूण मिगे फोकस चडसो हांव डिपली वयता कितें वस्तू वयता जाल्यार आयज आमचे बापा चोया आतां हांव म्हणा बाय की एक आमचे बापा एक नमन मरे एक महिमा बाबा म्हणटा कोण म्हणटा हांव कोणा म्हणाक म्हूण हांव म्हणा पूण एक दीस हांव नियाळ करूं लागलो जशें आतां हांव एक कोणा पासत मागोता मुज पासत हांव मागोता म्हाका कितें जाय म्हूण देवा कडेन ही पयली खबर सांगत तुमकां हांव म्हणजे आयज हांव तें नियाळ कोता आमचे बापा हेजे मागण्याचे आतां दर्या बाय मुज पासून हांव कितें मागोता आतां हांव आमचे बापा म्हणूं वयता म्हाका एक सिरियस आहे कितें जाय दवर तूं कळ्ळें तुका म्हणजे कोण बंद ना आतां देवाको मागलें आमचे बापा म्हणलें नुमन मारे म्हणलें महिमा बापा म्हणलें आतां आमचे बापा घेया आमच्या बापा आतां हांवें मुज पासत मागलां भलायके पासत कोणा पासत मागलां आतां हें म्हणटा आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आतां ती मागणी म्हूण जाल्यार म्हाका एक सांग मिगे आनी हेका कितें रिलेशन आहा आतां मागलें ताका कितें आहा रिलेशन न्हू आंटी बाय कितें रिलेशन आहा आंटी मागताय न्हू हें जनरल आमगेलें क्रिस्तांवां गेलें आमी कितें लादनी पासून लास्ट आमी म्हणटाय तें मागण्या घाल म्हणटाय आनी मागीर एक आमचे बापा एक नमन मारी आनी एक महिमा बापा म्हणटाय पूण आतां तुवें जें आतां आमचे बापा म्हूण जाल्यार दुसऱ्या पासून मागलें तें ताका कितें लागोता आंटी हें लागता खंयची वस लागोता कित्याक हेजेर न्हू नियाळ करूं लागलो हय ना एंटनी बाब तुका हांव सांगना नियाळ कोना म्हूण न्हू एक लायन आहा ती तुमकां तुवें तुगे पासत मागलां भलायके पासत वो कोणा पासत मागलां जाल्यार हे स्क्रिप्चर थिंग कशें कनेक्टेड जाता तूं थिंक न्हू आमचे बापा जेजून आमकां दिलां मागणें पूण आमी कितें कोताय मागण्या फाटल्यान तें आमी म्हणटाय आमचे बापा पूण तेजें कितें कनेक्शन आहा कितें सांग आंटी नो प्रॉब्लम हय ना ना आंटी बाय चोय म्हणजे सांगपा म्हणजे कितें आतां एक आमी कोणा पासत भलायके पासत आमी एक मागताय आनी आमी आमचे बापा नमन मारी आनी महिमा बापा म्हणटाय ओके आतां आमचे बापा कितें आहाय उतरां आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं
तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तालणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आतां ती तूं पेकोवणी आनी कितें रिलेशन आहा थिंगा? आं हय वाचिलां आंटी. कितें आहा तूं तिगेलें पेकोवणें कितें आहा तूं तुमकां? आं हय हांव म्हणा चोय बाय की तुम आतां कोणू मागणी कोताय आमचे बापा नमोनमय मम्मी बापा म्हणा काय म्हण बाय तुमगे उशे. हय कळ्ळें तुका? हांव त्या मागण्या हांव तुमकां एक्सप्लेनेशन दितां. ओके कित्याक तुम तें सांगोन म्हूण म्हाका कांय प्रॉब्लम ना, तें तुमगेलें. पूण आयज हांव तें मागणें हुंय उजार कोना. आयज हांव ऑर्डरी घेता जेजू नांवान जें म्हाका कोणाक कितें मागो जाय कितें जेजू नांवान हांव तें मागतां. पूण हांव सकाळीं उठलें म्हणटरी हें मागणें हांव सदां उठलें म्हणटरी हांव बापा सदां हें मागणें म्हणटा आमगेलें. कळ्ळें तुका? पूण तें जेजून म्हणोन जाय म्हूण दिलां काय तें जेवपा दिलां? आं आतां एक वर्स न्हू आमी तेजें एक्सप्लेनेशन घेया तेजो मिनींग कितें आहा तो एक्चुली. कित्याक हें न्हू आमकां आमचे बापा न्हू एक बरें हॅबीट जायन पळो आहा. कळ्ळें न्हू तुका? सामकें पॅरट सामकें तूं सामकें न्हिदे पासून आसल्यार तें एक्सपर्ट म्हणटलो. म्हणजे कितें आहा जेजून म्हणोन जाय म्हूण तें हांवें म्हणोन जाय आनी आमी तेजे फोकस चड घाताय. कळ्ळें तुका? इगोजेमीन सामको फोकस चड आमचे बापा म्हणलें जाल्यार आमकां सामकें कितें जाता. पूण एक्चुली तेजें मिनींग आतां आमी चोया तें कितें आहा तें. ओके बाबा तें मॅथ्यू 6:9 13 घाल बाब. बाय पयलीं वाच ती बाय आखेची कोंकणीन. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावंक. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. ओके आतां तुमकां हांवें सांगलां हें जेजून मागणें दिलो तेन्ना जेजू खुर्सार मरना आसलो, आजून मेलना आसलेलो. ओके आतां फर्स्ट तो लायन घेया आमी. ओके आवर फादर हिंग जेजू कितें म्हणटा? आमच्या बापा. थिंग तेणें म्हणोना न्हू मिगे पाय म्हण. माय फादर म्हणना तेणें. आवर फादर अशें कित्याक म्हळें अशें काय तेणें? हय सगळ्यां बापूय. हय पूण तेणें थिंग म्हणना न्हू. आतां तें म्हणटो जाल्यार आतां हांव सगळ्यांक कितें म्हणटा? आमच्या बापा म्हणटा. आतां हांव म्हणटो जाल्यार म्हाका म्हणूंक जाय न्हू मिगे बापा म्हणून. पूण थिंग कितें दिलां? आमच्या बापा. ओके हेजे केन्ना नियाळ केला तुमी? केन्ना न्हू. हय आतां म्हाका एक सांग जेजू ह्या संवसारांत येवपाक कारण कितें आसलेलें? कितें करूंक? कित्याक लागून? बाय कित्याक लागून येयल्लो जेजू संवसारांत? पातकां सोडवण करूंक. ओके ओके आनी आंटी कित्याक लागून येयल्ले? जेजू कित्याक लागून येयल्लो संवसारांत? ओके आतां आमी जाय ते पाट रितीर आयले. मोस्टली सगळ्यांक खबर आसा. तुमी मातशें वगडाय जे कोण जाणाय ते जेजू संवसारांत येवपाक कारण कितें आसलो एक्चुली? कितें जाल्लें तेन्ना? कितें जातालें एक्चुली? आं पातक चड करपा जालें. तेका येवन पातक येयलो म्हणटा तो येयलो जाल्यार पातक मागीर कितें जाता? आतां म्हाका एक सांग जे देवागे उतर सांगत न्हू आमी जाणा कितें जालो आहा तें. देवान पयलीं कोणाक रचलोली? आदाम आनी एवे. हय राव जे कोणा मातशें राव बाय मातशें एक्सप्लेन करता मातशें राव. आतां कितें जाल्लें एक्चुली जें सगळें तें केलें म्हणटरी तेका एक आज्ञा गायलोली. कितें आज्ञा गायलोली?
फोड आहा म्हण एक झाडां फोड खायनाक म्हण. आतां म्हाका एक सांग, त्या फोडा खायला म्हणटा देवान कितें सांगलेलें, कितें जाता म्हणून? मोत्तो म्हूण. ओके. आतां म्हाका एक सांग, ते फोड हांवें ती मेल्याय? आं, ओत्मीकपणान मेळ्ळी. आतां ओत्मीकपणान मेळ म्हणल्यार कितें जालां आतां ओत्मीकपणान मरप म्हणजे तेजें फारीकपण कितें आहा? तेजें हें कितें आसा, सजा कितें आहा तेजें आतां? कितें जातालें आतां आत्मीकपणान म्हण करेक्ट आहा. पूण आतां म्हाका एक सांग, तें हिंसाचे न्हू, पयलीं तुमकां आनी एक क्वेश्चन आहा. हें फोड खायलें म्हणटरी हें फोड खायन ती मेल नाय, कळ्ळें तुका? पूण आतां त्या फोडा प्रॉब्लम आसलो, फोडा कित्या प्रॉब्लम आसलो? कित्या लागून ते पातोक येयले? आं? आं. तेजें मिनींग कितें एक्चुली सारकें सिंपल सांगूंक येता. तूं देवाचेर दुबावली. ती देवाचेर दुबावली. अनबिलीफ. देवाचें तेणी सोत मानूं ना. जे देंवचारान कितें सांगलें न्हू तेजें तेणी सोत मानलें. त्या टायमार जाल्यार तें आयज पासुनूय जाता. आयज आमकां बायबलान जायतें देवागे उतर सांगता, पूण आमी तें सोत मानताय? आमगेलेंच कोताय. पूण देवागे उतर आहा तें सोत मानपाक भरपूर डिफिकल्ट जाता. सेम थींग. आतां तुवें म्हळें आत्मीकपणान ती मेल्याय म्हूण. आत्मीकपणान मेल म्हणटा जात कितें एक्चुली? हां. ओके. पूण आतां म्हाका एक सांग, कोण सांगलां? मनशा? मरण येयलें. मरण येयलें. पूण मरण येयलें म्हणटा आतां जात कितें तें सांग न्हू. मरण येयलें सारकें सांगलें तुवें. तें मरण खूंय पावता मनीस? आं? मरण भितर सोड सारकें आहा बाय. पूण म्हाका एक सांग आतां, मरण येयलें म्हणटरी आतां मरण येयलें म्हणटरी जात कितें? मरण येयलें म्हणटरी मनीस कितें जाता? ते आत्म कितें जाता मनशाचो? आं? हां. कितें जाता बाब? ना तुवें सांगलें सारकें आहा मरण म्हूण. पूण ओत्म्याक कितें जाता? आमगे एक कूड देवागे उतर सांगता न्हू, ही कूड आमगे कित्या उपेगी ना म्हूण. ओत्म आहा तो इम्पॉर्टंट आहा. आतां ओत्म आहा तो कितें जाता? आं? सारकें सोजमोन घे. एक्चुली तें कितें जालो आहा तें. ते पापानूय जायते पाटे एक्सप्लेन केलां, हिंगा जायते जाणां ब्रदर आनी सिस्टरांनी दिलो आहा तें उतर. तुमकोडे तेजें केन्ना नियाळ केलें ना, कितें केलें ना म्हूण तें हांव नोको. जेजू जेन्ना मनीस ओत्म जेन्ना म्हणटाय न्हू, आमी कोणा कडच्यान येयलो आहाय आतां? बापा कडच्यान. बापागे भुरगीं. पूण आतां कितें ओत्म कितें जालो? करप्ट जालो. म्हणजे कितें जालें? देवागेलें आनी मनशागेलें एक रिलेशन तुटलें. जेन्ना आदामान जेन्ना पातक केलो तेन्ना. देवूय ओत्म, आमीय ओत्मे. पूण ह्या संवसारांत जियेतो जाल्यार आमगे कुडये गरज आहा. आमचे भितर एक ओत्म रावता. जण एक मनशा भितर. आतां ओत्म कितें जाता? जशें म्हणटाय न्हू आदाम पातक वसत आहा सगल्यांची. कळ्ळें तुका? तो ओत्म कितें आहा तो देवा फुड्यान पावना. हो ओत्म थंय वयतालो इफेर्ना वचपाक आहलोलो. इफेर्न म्हूण आहा म्हूण जाणाय न्हू तुमी? आं? कित्याक सांगताय न्हू? इफेर्ना वयतालो. आतां म्हाका एक सांग, जेजू आतां काल आमगे घरा जमात आहलो, एक क्वेशन गायलोलो. जेजू खुर्सार मेलो म्हणटरी 2 दीस खूंय आहलोलो? खूंय आहलो बाय? आमी गूड फ्रायडे कोताय न्हू खुर्सारो. आनी मागीर दुसरा होली सॅटर्डे कोताय आनी तिसरा मागीर इस्टर मनयताय आमी. सामकें हर मनयताय. 2 दीस खूंय आहलो तो? आं? केसो कोणाक? टोम म्हळ्यार तूं कोंकणीन इंग्लिशीन सांगता. आं? सोत मानता म्हणटाय न्हू आमी? सामकी बायहाट जाणाय आमी. सोत मानता देवाक, सोर पोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी प्रितूम विचार वचनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समवलो, आंकवार मरयेंत टावन जल्मलो, पोंस पिलाताक घाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदे देंवलो. आतां मेल्ल्या मोदे देवप म्हणजे कितें?
हे मेल्ल्या मध्ये देवा म्हणटाय तें इफेर्न. तेजे न्हू 3 स्क्रिप्चर आहाय, म्हाका त्यात बाय हार्ट नाय, पूण थिंग वचोन तेणें देवागेले उतर पोरगोट केले जे ओतमे थिंगा आहलो ते, आनी तांकां तेणें सुटका दिली. जे पयलीं मरोन गेलो आहलो न्हू, जे कोण प्रवादी जे कोण तेतून जेजून आहलोलो, जेजूगे शिवोतमान जेन्ना पासून पोरगोट जायना तेन्ना कोण मनीस साल्वार जायना. आनी हे आमगेले कातोलीक धर्मा पासून सांगता जेजू इफेर्ना गेलो म्हूण. पूण आम कितें न्हू इगोजीम चड सांगो वचनाय, पूण तुम जाल्यार नेटाचे पासून वचोन चोय आमगे कॅथलीक धर्म पासून तें इफेर्न मेल्ल्या म्हूण तें इफेर्न जावन आहा. थिंग वचोन तेणें आमकां इफेर्ना चाई बंद केल्या. कित्याक आमगेले पातकांचे फारीकपण जावन आहलोलें आमकां इफेर्न फावो आहलोलें, जे आम आजी पातक कोताय त्या प्रमाणे आमकां थिंग वचोनाक म्हूण जेजून तें थिंगा कॅन्सील केलां. आतां एक सिंपल प्रश्न गायलो तुमकां, हें जेजू संवसारा येवपाक कारण आतां कितें आहलोलें इतलें सांगून, कितें आहलें बाब, कितें आहलोलें जेजू संवसारा येवपाक कारण? आं हय, पूण कित्याक संवसारांत येयलो न्हू, तो कित्याक लागून तेका एक मिशन अशें कितें आहलोलें एक्चुली येवपाक, एक संवसारांत एक येवपाक कारण आहा न्हू. म्हणजे आतां तुमी हिंगा येवपाक कारण आहा न्हू, कितें जाल्यार एक देवा उतरां जाणवायक येवपाक कितें जाल्यार कारण आहा न्हू येवपाक हिंगा. सो आतां जेजूगे संवसारा येवपाक कारण कितें आहलोलें चोय, इतली तुमी आतां देवा उतरां आहाय, पूण आयज पासून तुमकां कितें आहा तें खबर ना. करेक्ट, हे भयणीगे करेक्ट आहा. सिंपल उतरान सांगतो जाल्यार न्हू बाय, जेजू येयल्लो, जे आमी देवा कडच्यान जे आमी भुरगीं आहलोलीं न्हू, ते देवान जेजून तो पोत्तो सोंबून घोडलो. पूण कितें आहा तेणें कितें सांगलां, जो कोण आपणाचे बावार्द दवरता तोच बापा फुड्यान पावतलो, कळ्ळें तुका. सो आतां कितें आहा, जेजून आमकां ऑलरेडी ती वाट करून दवरलो आहा. आमगे पोत्तें रिलेशन घोडलां, पूण हेंच न्हू की तो सगलो मनीस वयतलो, जो कोण जेजूचे बावार्द दवरता तोच. सो जेजू सिंपल हें सांगतो जाल्यार जेजू ह्या संवसारा नाय रिलीजन करूं येयलोलो, कांयच करूं येवून आहलोलो. क्रिस्तांव म्हूण सांगूं येयलो नाहलो, तूं हिंदू म्हूण तूं मुस्लीम म्हूण. तो एकूच सांगूं येयलोलो, हातीन धरून म्हगेले तुका म्हाका म्हज्या पुता यो तूं, म्हगे बापागे घर तुका हांव व्हरों येयलां, जो तूं हिंसान येयलो आहा तो. कित्याक जेजू सदां सांगत न्हू, आपणागेलो एक पासून मेंढरो हांव म्हाका आपणा सांडलोलो. कित्याक आमी देवागे भुरगीं, देवा एक पासून आमगेलो आम न्हू इबाडलो नाकाय ताका. सगल्यांक आमी देवा फुड्यान गेलोलीं बापागे खुशी. तेका लागोन ती जेजून ऑलरेडी सोडवण केलो आहा. तेका लागोन हिंग जेजू कितें म्हणटा एक्चुली आमच्या बापांक, आमच्या बापा तो दाखोवन दिता की आमी सोगलीं बापागे भुरगीं म्हूण. हिंग तूं न्हू, तूं हिंदू तूं मुस्लीम म्हूण, आमी सोगलीं बापागेलीं भुरगीं. तेका लागोन तो आमचे बाप्पा म्हणटा, कळ्ळें तुका. आमचे बाप्पा न्हू भरपूर हें आहा जायतें, कित्याक आम सोगलीं आम आतां संवसारा आहाय जायतीं जाण. आम कितें कोताय, जायते जाण दुसऱ्यां न्हू जायते भाशेन लेखताय, अरे तो येसोलो तो तेसोलो. पूण देव म्हणटाय न्हू, देव निटिवंत, तो म्हाका तुका न्हू हें कोना, कितें म्हणटाय तें, तूं चड मगे आपुरबाय तूं मगे तेसो न्हू, तो सगळ्यांक इक्वल आहा, कळ्ळें तुका. सो हे आमचे बापा तुमी पयलीं सोजमून घे कितें आहा तें. आमचे बापा म्हळ्यार आमी सोगलीं देवागेलीं भुरगीं. आतां फुडें मातशें तें घाल बाब, मॅथ्यू 6:9-13. Okay, do one thing, put John 1:12-13 बाय. John 1:12-13. हे आम थोडेशे न्हू रिलेटेड स्क्रिप्चर्स घेया, जे आम जेजूगे देवागे भुरगीं म्हणटाय ते. सो हिंग कितें म्हणटा, जुवांगे शिवोतमान, बट टू ऑल हू बिलीव्ड हिम एंड एक्सपेक्टेड हिम ही गेव द रायट टू बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. बाय कोंकणीन वाचू. पूण ताका मानून घेतल्यांक, ताचेर भावार्थ ठेवतल्यांक देवाचीं भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. चोयलां कितें म्हणटा देवागे उतोर,
आमी सगलीं जे कोण तेजे स्वत मानताय ती आमी देवागेली भुरगीं. ओके, आनी एक स्क्रिप्चर घ्या रिलेटेड. Galatians 3 Romans 8:14-17. Romans 8:14-17. I think कित म्हणटा, for all who are led by the Spirit of God are called children of God. So you have not received a spirit that makes you fearful slave. Instead, you received God's Spirit when He adopted you as His own children. Now we call Him Abba, Father. कोंकणीन वाचपा. जांकां देवाचो आत्मो चलयता ती सगलीं देवाचीं भुरगीं. तुमकां आनीक एक पावट भिरांतीन बोरता तसलो गुलामपणाचो आत्मो तुमी घेवंक ना. खरें म्हळ्यार तुमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं करता तो आत्मो की तुमी घेतला. ताच्या बळान आबा मुनगे बापा असो आमी उलो मारता. Take a Romans 8:14. Okay. For all who led by the Spirit of God are children of God. इंग देवागे उतर कित म्हणटा? ही तुम जाणाय न्हू, एस कॅपिटल आनी स्मॉल आहल्या कित म्हणटाय ते? व्हडले आहल्या एस पयत आत्मो, धाकले आहल्या मेळो आत्मो जावं शकता, आमगेलो आत्मो जावं शकता. ओके, सो हिंग देवागे उतर म्हणटा तुज भितर जो तर पयत आत्मो ना जाल्यार, तूं पयत आत्म्यान चलना जाल्यार तूं म्हणटा देवागेले. सो आयज आमी आमचे बाप्पा म्हणटाय. सो हे कोण उस्कायता आमकां भितरल्यान न्हू? पयत आत्मो. पूण कितें आहा ते कंडिशनूय आहाय जायते. आम तोंडान म्हणटा न्हू, इजायस प्रवादी म्हणटा तूं म्हणटा तोंडान आपणा वाकाणटाय, जिबेन तूं आपणा वाकाणटाय देवाक, पूण तुमचे काळीज म्हणटा म्हजे सोशिल्ले पयस आसा. कळ्ळें तुका? सो हिंगा हे आमचे बापा गो टू बॅक टू मॅथ्यू 6:9-13. जायते रिलेटेड स्क्रिप्चर्स आहाय. सो वील टेक अगेन गो टू बॅक टू आमच्या बापा. आतां हें जालें आमचे बापा सोर्गींच्या. आतां सोर्गींच्या हिंग उतर कित्याक लागून म्हणलां आमच्या बापा सोर्गींच्या. आतां आमी म्हणटाय न्हू आमच्या बापा सोर्गींच्या. आतां सोर्गींच्या म्हूण कित्याक म्हणलां? बाप स्वर्गार आहा. तूं एक विजन तयार कोता, तिगे जेन्ना मागणी कोता न्हू आमच्या बापा सोर्गींच्या. तूं एक विजन हाडटा आपणागे सोर्गी बाप खूंय आहा तो रोचणार म्हूण ह्या संवसाराचो. कळ्ळें तुका? कित्याक तूं ताका व्हड मान दिता आमच्या बापा सोर्गींच्या. जेन्ना तूं मागणी कोता आमच्या बापा सोर्गींच्या, तूं एक तिगे विजन तयार कोता आपणागे सोर्गी बाप ह्या संवसारा भाशेन न्हू, आपणागे रोचणार बाप स्वर्गार जियेता राजा भाशेन. तो राजा जायना आहा, धोनी जायना आहा. सो हें आमी हे उतर जेन्ना हे मागणी कोताय तेन्ना आमी सोजमो जाय. हें उतर आमी एक्चुली जेन्ना बापा उलो मारताय तेन्ना ताका आमी स्वर्गी राज्यान ताका आमी सोर कोताय तो थिंगा आहा म्हूण. जे स्वर्गा राज्यान रेवल्युशनान तूं गेला न्हू स्वर्गी राज कितें आहा तें आमकां जाय तें रेवल्युशना चॅप्टरान मेळटा. ओके, दुसरी तुगे मे युअर नेम बी केप्ट होली. पळय वाच तो. आमच्या बापा सोर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. राव इतलें गे. ओके, आतां म्हाका एक सांग, तुजें नांव पवित्र जावं. आतां गॉड देव म्हणजे कितें बाय? तूं देवा म्हणजे कितें सजमताय? आतां हें आहा न्हू जशें आमी म्हणटाय आतां वास्को मामा सांगतालो एकूच देव म्हूण, बाप पूत आनी पवित्र आत्म्यो. सो हेंचे हें कितें आहा? एक देव. पूण तेंगे काम कितें आहाय? सुजाता, बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हणटाय एक देव म्हणटाय. तिगांगे काम कितें?
तीन आहाय न्हू ते आतां संवसार रचता तेन्ना पासून म्हणटा एक देवच पूण तेंगे काम कितें आहा एक्चुली कित्याक आम न्हू हेजे न्हू चडसो न्हू नियाळ कोन्नाय आम एक त्रिदेव म्हणटाय तेका एक देव म्हणटाय मेळोन करेक्ट एकूच देव तो पूण जोण एकल्या गेले न्हू काम न्हू डिफरंट आहा कित्याक आम हेजे न्हू केन्ना नियाळ कोन्नाय एक्चुली आम कितें कोताय जे म्हणटाय हांव म्हणा सारकी ना म्हूण कळ्ळें तुका पूण हांव म्हगे लायफान एक हांव सांगता म्हगे मागणी जेन्ना सकाळीं उडोरात न्हू हांव बापाको वेगळो उलयतां जेजूको वेगळो उलयतां तेका सेपरेट मागणी कोता बापाको सेपरेट मागणी कोता हे म्हगे हांव सांगता बाय आं तुम करपा जाय म्हण हांव तेश कोन्न तुमकां कर म्हूण सांगना पयत आत्म्या कोडे हांव सेपरेट मागणी कोता कित्याक तुम बारीकसाणेन चोयलें जाल्यार न्हू हे तिनूय देव न्हू आमी एक एग्जाम्पल घेया सुर्याचें बेस्ट एग्जाम्पल दिता तुमकां हांव सन चोयला न्हू सगल्यांनी आं सना कोंकणीन कितें म्हणटाय सुर्या ओके सुर्या थिंगा आहा तेज कितें येताय आमगे जे देवा न्हू किरण येताय किरण येयले म्हणटरी आमकां कितें जाता गरमी आमकां दिसती पडटा आं सेम थिंग सुर्या दिसती पडटा न्हू आमकां सन दिसती पडटा तो एक घेया बाप घेया आमी एकूच तो आतां सन सुर्या आहा तो बाप घेया रे येताय त्यो कोण घेया जेजू घेया ऊब येयलो म्हणटरी तुमकां आमकां रे येयलो म्हणटरी कितें जाता गरमी फील जाता तें कितें आं एग्जाम्पल मेळ्ळां कळ्ळें तुमकां आमकां गरमी सोंसता आमकां दिसती पडटी गरमी पूण आमकां फील जाता तशेंच जशें पेकोवणी मेळटा केन्ना आमी म्हणटाय न्हू होली हॉस्पिटल म्हणटरी आमकां कितें जाता पूण आमकां तें दिसती पडटा पूण आमकां फील जाता भितरल्यान कळटा पळयत वचून म्हाका हात लायलो म्हूण कितें तर जाल म्हूण सेम थिंग जशें आतां तुमी सजमोन घेवपा जाय बाप पूत आनी पळयत वचून तेंचे डिफरन्स कितें आहा तें एक्चुली एकूच देव बाप दर्या न्हू जशें तुमकां सिंपल सांगलें जाल्यार तो एक सोर्स हाच्यान तुमी एक एग्जाम्पल जेनेसिसाचें घेया आमी तो एक सोर्स जायना आहा म्हणजे तेगे सगलें तेगेलें कळ्ळें तुका सगलें तेगेलें जें आख्खें सगलें आहा तें तो एक सोर्स कळ्ळें तुका म्हणजे तो आतां जेजू कितें आहा आपणा उमकें जाय म्हूण जेजू सांगता कळ्ळें तुका आतां म्हाका एक सांग सिंपल आनी एक क्वेश्चन संवसार कोण रचलेलो आं कितें करून कळ्ळें तें शुअर तूं आं हें सगलें जें आमी आतां रचलें म्हणटाय न्हू जेनेसिसांक इन द बिगिनींग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ कळ्ळें तुका तें कोण रचलां एक्चुली आं शुअर पूण चोया चल जॉन चॅप्टर 1 वच बाब 1 चॅप्टर जॉन बाय वचो राव 1 चॅप्टर जॉन वच आयज न्हू जेयताना एक हें बाय आहलोलें कितें जालें तें हांव सांगता हांवें बोल्सा न्हू ऑरेंज घायलोलें कळ्ळें तुका तें जेवण घेयलें म्हणटरी फुरसाको बसलोलो म्हाका खबर ना बोल्सा ऑरेंज घाल चापाच करून चिड्डोलें रोस भायर येयलो सो तेणें म्हाका एक न्हू हें दिलें रेवल्युशन दिलें म्हाका एक रेवल्युशन येयलें म्हणजे म्हाका रेवल्युशन कितें येयलें पळयत आत्म्यान कळयलें आयज सा रोस भायर सर जाय रोस काड म्हूण तूं कितें आहा तितलें सगळी शिकवण दी म्हूण तूं सो आयज घेया आतां हिंग कितें सांगता चोय हें खंयचें 1 जॉन न्हू बाब जॉन चॅप्टर 1 राव मातशें राव नो जॉन 1 करेक्ट यू आर करेक्ट आं आतां वाचाय मातशें चोय सारकें आयकाय In the beginning, the Word already existed. The Word was with God and the Word was God. Wait, Bab. He existed in the beginning with God. आत हो सारकोच आहे कोण संसार रचलो आहा तो God created everything through Him and nothing was created except through Him. Him म्हणटा कोण हा
देव बाब वान घे पत्तो. इन द बिगिनींग द वर्ड, हें उतर म्हणटा कोण? इतले तुम आतां हिंग देवागे उतर आयको येता. हें आज पासून तुम नोट केलें ना? जेजू संवसारा येवचे न्हू पयलीं कितें आहलोलें तें हूंय मेळटा आमकां, हिंग मेळटा. सो हांगा गेलें शिवर्तमाना. In the beginning the word already existed, the word was with God and the word was God. संसार रोजच्या आदी उतर देवा सोवे असलें, तें उतर जावन आसा जेजू. सारकें सजमोन घे जेजू. ओके, आनी तें उतर जावन आसलेलें देव. बरोस. ही एग्जिस्ट इन द बिगिनींग विथ गॉड. संसार रोजच्या आदी तो कोणा फुडें आहलोलो? आं. तिसरें आतां सारकें वाचाय. God created everything through him and nothing was created except through him. Created everything through him म्हणजे कोण हो? आतां बापान रोचलां काय जेजून रोचलां? जेजून रोचलें म्हणजे कितें आहा? God created everything through him. जेजून सांग म्हणटरी कोण क्रिएट केलां? बापान घडोवन हाडलां. पूण राव, तुमकां आतां सांगलां बाप सोज जावन आहा. जेजू कितें कोता? आपणा जाय म्हूण तें सांगता. घडोवन हाडटा कोण? से दॅट ब्रादर हॅज गिवन द करेक्ट आन्सर. आतां म्हाका एक सांग, जिविता तूं मात हिंग येता जायते जाणां पेकोवणी मेळटा, ती पेकोवणी कोण दिता? आत कळ्ळें तेंच्या तिगांयचें कितें आहा तें? कितें आहा तें? एकूच देव, पूण तिगांय गेली फंक्शन वेगवेगळें आहाय. आतां म्हाका एक सांग, तुका आतां ही जाणवाय जाय जाल्यार हें जाय जाल्यार तूं हेजो ऑदर कोण जावन आसा पळय पुस्तकाचो? सो हेच तुका जाणवाय कोण दितलो? जेजू दितलो काय? जेजून कितें सांगलो आहा? आपूण गेलो म्हणटरी तुमकां आपूण एक कोण धाडटा? तो कोण जायना? तो कोण? तो आमगे कितें कोतो म्हूण सांगलें ताणें आमकां? तो आमगे कोण म्हूण सांगला? तो आमगे आदारी, एडवोकेट. पूण म्हाका एक सांग, आमी ताका उल माताय? कोण उल मानाय? आमगे जिविता तो आमचे भितर आहा, पूण तो साम मेल्ल्या बरी आहा. जशें म्हणटा हांवें एक तुवें कामदारा घराको हाडलो, कळ्ळें तुका, आनी ताका तुवें कांय काम सांगलो ना. कामां हाडलो तुवें ताका, काम सांगलां तुका घरान काम कोतलो? करची ना. तेच भाशेन पळयत वता आमचे भितर जियेता, पूण आमी कितें कोताय? ताका उल मानाय. आनी हो आमगेलो न्हू प्रॉब्लम न्हू. कित्याक आमकां न्हू भुरगेपणा सावन न्हू आमकां पळयत वचपाचें चड शिकवण मेळना. करेक्ट बाय? आंटे बाय करेक्ट? कित्याक हांव जाणा बाय की पळयत वचपा आहा म्हाका खबर आहा, पूण आयज पासून लोकांक न्हू पळयत वचपा जाणवाय ना. कित्याक आमकां तेजें न्हू आमकां पयलीं सावन भुरगेपणा सावन आमकां मुळा सावन न्हू तेजी चड शिकवण मेळना. कित्याक तेजी शिकवण तो मेन आहा. जें आयज हांव तुमकां कितें उलयता तें हांव उलयना, पूण कोण उलयता? सेम थिंग बाय आमकां पळयत वचपा गरज आहा सगल्यांक. जेजू जेन्ना संवसारा आहलोलो न्हू तेगे एरा काबार जालें म्हणटाय न्हू, पूण आतां एरा जी चलता न्हू ती पळयत वचपा गेली. कित्याक जेजू खबर आहा हे संवसारा जियेतो जालो जाल्यार पळयत वचपा गरज आहा म्हूण. कित्याक तेन्नाय तो जियेलो न्हू, तेणें पळयत वचपा आदारान तें सगल्यो मिलाग्री केले. तेच जाल्यार ताका खबर आहा, ताका लागून ताणें आमकां पळयत वचपा कित्याक उजार कर म्हळ्यार कित्याक ताका खबर आहा आमचे उजगतीन आमच्यांनी कांयच करूंक जायचें ना म्हूण. पूण आमी उल माताय ताका. मेन आहा तें बाय आमी आतां जाय ती जेजूची शिकवण दिताय, मोगा विशीं सांगताय, पूण मोग तुजी काळजां रिगोता. ही मोगा फोड कोणागे जावन आसा ही? हें कायंडनेस, हें पेशन्स, हें सगळें तुका मेळटो जाल्यार पयलीं आमी होली स्पिरिटा उल मारूंक जायो. कित्याक जाय तेन्ना एक पाट मिसअंडरस्टँडिंग जाता. आमी सांगल्या पासून खबर आहा, पूण एक पाट कितें जाता जेजूचेरू आमी चड सांगूं वयताय, पूण मेन आहा तें तिगेलें फोकस होली स्पिरिटाचेर आसूंक जायो. जेन्ना तूं होली स्पिरिटा मात होली स्पिरिटाक एक काम कितें आहा जेजून पासून सांगलो आहा जुवांगे शिवर्तमाना, तो तुमच्या उगडासा हाडटो म्हूण आपणे कितें सांगलो आहा तें. कळ्ळें तुमकां? सो ताका लागून मेन आहा तो होली स्पिरीट. ओके, गो बॅक टू मॅथ्यू 6:9-13. आमचे बापा वचून पळया. ओके, मॅथ्यू. मे योर नेम कॅप बी होली. आतां म्हाका एक सांग, तुजें नांव पवित्र जावं. आतां तुमकां देव खबर आहा न्हू, देवा एक न्हू नांवां न्हू ओजोन आहा. ओजोन म्हळ्यार कळटा न्हू तुमकां, ताका नांवां भरपूर वेट आहा.
जशें आमी म्हणटाय न्हू एक कितले लोकोण जोतोर आहा जाल्यार आमच्यान ते उबारपा जातले मेशिनाचे, पूण देवा आमच्यान उबारूंक जाता? ताका भरपूर वेट आहा तें आमच्यान उबारपा पासून जायचें ना, तेगे तें व्हडलें हें आहा तें, कळ्ळें तुका? आतां मे यो नेम केप बी होली, जेन्ना तूं पवित्र म्हणटा न्हू, मे यो नेम केप बी होली. आतां म्हाका एक सांग, जेन्ना आदले मानामेंटान तूं खबर आसतली देवागे मंदीर आहलोलें, तितून 2 डिविजन आहलोलीं, खबर आहाय तुमकां? आदले मानामेंटा एक पयलें सॅक्शन आहलोलें, मागीर पोड्डा आसतालो, तेच्या फाटल्यान मागीर एक आर्क ऑफ टॅबरनेकल म्हणटाय, तितून देव रावतालो. आनी कितें आहलोलें, वर्सा एक पाटी ते भितर आमी थिंगा फादर तो वयतालो, कळ्ळें तुका? पाद्री तो वयतालो. पूण कितें आहलोलें, वर्सा एकूच पाटी, पूण तुतूकूय कंडिशन कितें आहलोली, तो इतलो पवित्र जागा आहलोलो, थिंग ते फादराचे कोणाचेर जोरी तर कितेंच तर आहा पातो कितें आहा जाल्यार ताका दोरी बांदून ताका भितर वचोंक पडटालें. एक बेल दोता खंय तें, हय, म्हणजे कितें बेल कित्याक लागना, भितर कितें कोता जाल्यार आवाज तो जीत आहा म्हणून, जो तो मेल जाल्या पासून दुसरी मनशाच्या कोणें भितर वचोन थिंगा जायना आहलें, मागीर दोरी बांदून ताका भायर हाडटाले. म्हणजे आतां तुमी समजो जाय, देव आमगेलो इतलो पवित्र आहा, जेन्ना तूं हें मागणी कोता देवा मुखार येता, आमच्या बाप्पा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुमकां खबर आसतली, जेन्ना मोजेस जिलकुटां आहलोलो तेन्ना, थिंग सुवातेर आहलो तेन्ना तेणें ताका कितें सांगलें, जेन्ना ते देव तो उज्या हाडटा तेणें कितें सांगलें, वाणी काड म्हूण ती गेली पवित्र जाग म्हूण. दुसरें, जेन्ना तो मानामेन हाडून तो जेन्ना दोंगरार गेल्लो, जेन्ना तो देवान येयल्लो, जेन्ना तो देवा फुड्यान आहलोलो, देवागेली महिमा इतली आहलोली की तेजे आख्खो उजवाड येयल्लो. तें जाणाय न्हू तुमी? आख्खें मोजेसाचें तोंड सामकें दोयफूल जालोलें. तेक न्हू सगळा येयलो म्हणटरी लोक ती महिमा चोवपा न्हू सामके भिले, तेगे ते इतली सामकें पोरजोळ चोयन तेक चादर घालन तें कितें करूंक पडलें, बंद करूंक पडलें. म्हणजे इतली महिमा देवागेली न्हू तेजे सांगताली, कळ्ळें तुका? तेच भाशेन म्हज्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें मागणें कोत्ताय, आमच्या बाप्पा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, जेन्ना तूं तेच्या हाजिरी फुड्यान वयता तेन्ना हें पवित्रपण जेन्ना तूं देवाको उलयता बापा कडेन, तेन्ना महिमा आमचेर फांकता. हे मागणें न्हू बाय, तूं जेन्ना म्हणटा जे एक तूं उतराचेर जो तो नियाळ कोत्तोले न्हू, ताका भरपूर मिनींग आहा. ती महिमा तुजे येता. तुमी जाणा आसतली मॅथ्यू 4:4 जेन्ना जेजूर बाल्टीम घेयल्लो, बाल्टीम घेता तेन्ना कितें उक्तो जाल्लो, थिंग हें जालें म्हणटरी कितें आवाज येयल्लो वयर सावन, हो म्हजो अपुरबायेचो पूत. हें अपुरबायेचो पूत म्हणटा तें उतर फकत देवान कोणा उजार केल्लें, जेजूक. पूण तेच फाटल्यान तें आतां जो आहा तो आमकां पासून अपुरबाय म्हणटा. एक स्क्रिप्चर आहा तो 1 जॉन कितू आतां खबर आहा गो बाय तुका? ओके वेट, ओके लेट इट वे, म्हाका तो तितलो बाय हार्ट ना. आतां बाय, आतां म्हाका एक सांग, जेन्ना तूं हें मागणी करूंक वयता, आमच्या बाप्पा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तेच भाशेन बाप न्हू आमकां स्वर्ग उक्तो जाता देवा कडेन. आमी देवा फुड्यान न्हू तेजी महिमा आमचेर येता आनी तो आमकां एक म्हणटा, हो म्हजो, तूं म्हजे अपुरबायेचें पूत, तूं म्हजे अपुरबायेची धूव. हे मागण्याचें न्हू अंडरस्टँड जाय, हें मागणें कितें तें सारकें. ओके, सो आतां दुसरें आहा तें, आतां लॉर्ड बी युअर नेम, वयर वचपाक ना ना, यू आर गॉन टू मच, maybe you are kept holy, the kingdom come will be done, may your kingdom, ना ना सगळं हेंच न्हू सारकें आहा न्हू, मे your kingdom come. ओके राव, आनी एक सांगो वयता इसोल्लो, ओके. आतां आमीक जायते जाण म्हणटाय न्हू हालेलुया म्हूण उतर म्हणटाय आमी, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हूण. हें हालेलुया म्हळ्यार कितें उतर, कितें बाय? देवाक प्रेज. ओके बाय रमेश, हालेलुया तूं जायते पाटी म्हाका म्हणटा
हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हूण. हालेलुया म्हळ्यार उतर कितें अलका देवाक वाकाणणी. सुजाता आंटे बाप हालेलुया हालेलुया म्हणटाय न्हू आमी. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया करेक्ट आहा रे तुमगेलें. आर्ग म्हणटाय प्रेज प्रेज टू द लॉर्ड. पूण एक्चुली न्हू तें हांवें एक दीस न्हू मातशें सोदलें नॅटाचेर वचोन हें हालेलुया एक्चुली म्हणटाय कित्याक आमी जाय न्हू बाय आमी म्हणटरी कितें कितें उतर उजार कोताय तेजें आमी एक मिनींगूय जाय न्हू. आमेन आमेन म्हळ्यार कितें कित्याक ही उतरां न्हू आमकां भरपूर गरजे आहाय. आमेन जेन्ना हांवें तूं कितें सांगलें तूं देवा उतरां हांवें तूं कितें सांगलें सोच सांगलें म्हणटरी तूं आमेन कित्याक लागून म्हणटा तुजो उतरां एग्री कोता. तें केन्नाच उगडास दवराय बाय. आमकां जाय ती संवय पडो आहा कित्याक म्हळ्यार आमेन म्हणपाची. थिंग एक देवा उतरां आड कोणें कितें सांगलो आसून बाजून आमेन म्हणल्यार तेंय घडोवन येतलें. तूं तें एग्री कोता. त्या उतराकूय भरपूर हें आहा. कळ्ळें तुका. सो आतां कितें सांगलो तुमकां हांवें खंय आहलो हांव. ना हालेलुया 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 जो तूं नॅटाचेर गेला न्हू बाय हेब्रिवान तें ओरिजिनल कितें हाल एल एक पाट ए आनी बरयता हालेलुया. आतां तुमी जाणाय हालेलुया म्हूण न्हू एक्चुली तें डिवायड केलें जाल्यार न्हू ग्रीकान तें हेब्रिवान डिवायड केलें जाल्यार तें तुमकां मेळटलें प्रेज ए म्हूण आहा प्रेज वाय आनी या. कळ्ळें तुका. तेच तें न्हू या म्हणचे कितें आहा न्हू आमी तुमी जाणाय आमगे देवा एक नांव आहा तें देवा नांवांनी वळखताय. जेवा म्हणटा जेवाय म्हणटा जायते ट्रान्सलेशन वेगवेगळे आहा. सारकें सजमोन घे. बापाकूय एक नांव आहा आमगेल्या यावे म्हणटाय जेवाय म्हणटाय जेवा बी. हय आतां हें कितें आहा हें जें तुमकां सांगलां न्हू जें कितें म्हणटाय तें हालेलुया तें हाले आनी जशें प्रेज ए आनी या तें वाय एच आहा तें शॉर्ट फॉर्म दिलो आहा यावेचें. म्हणजे कितें कोत्ता तूं प्रेज यावे तूं तेका नांव म्हणजे सेम थींग वाकाणी बापा आमी हें कोताय महिमा दिताय. कळ्ळें तुका. पूण कितें आहा प्रेज ए यावे तें या म्हणजे कितें आहा शॉर्ट फॉर्म दिलो आहा वाय एचूच इतली. म्हणजे तूं कितें तेका नांवां कितें कोत्ता तूं तेका प्रेज दिता. कळ्ळें तुका. सो हें न्हू बाय मातशें बारीकसाण घेवपा जाय. कित्याक आमी मुठाय हिंगा हालेलुया आसा व्हडल्यान आम म्हणा कितें वाकाणणी देवाकूच पूण कितें आहा तें एग्जॅक्ट तें सोदून काडूंक जाय. कित्याक ही सगलीं थोडी उतरां हांवें ती कितें जालो हांवें ती ट्रान्सलेटान सो ग्रीक आनी हेब्री ती ओरिजिनल लँग्वेज आहा पूण ती ट्रान्सलेट करून ती आतां इंग्लीश जालो आहा. ओके. सो हें म्हगेलें तुमकां एक बारीकशें हें. आतां दुसरें या आमी मे योर किंगडम कम सून तुजें राज आमकां येवं. आतां हें आमी मागण्या म्हणटाय तुजें राज आमकां येवं म्हूण. पूण हिंग जेजून म्हणलां आमी तेगे राजा वसाय म्हणू देवागे राजा वसाय म्हणलां. सारकें चोय बाय वाच तें कोंकणी न्हू तुजें आसूं तें हांवें सांगलां. ओके बाय त्यान घेयनाका. तुजें राज आमकां येवं. मे योर किंगडम कम सून तें एक एक भाशेन आहा डोंट वरी. पूण आमी म्हणटाय कितें तुजें राज आमकां येवं. आतां हें तूं म्हणटा आतां तुजें राज आमकां येवं पूण आमी जेजून सांगलो ना तेगे राजा वच म्हूण. तुजें राज देवागे राज म्हणटा आमकां यो म्हणटा ना चलोंक जाय म्हणजे आनी ते किंगडम आनी देव एक जायना न्हू. किंगडम म्हणलो आहा तुजें राज गॉड म्हणना हिंगा. तुजें राज आमकां येवं हें आमकां म्हणलां जायते पाटी. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं. आतां तुजें राज आमकां येवं म्हणजे कितें तुजें राज म्हण तूं कितें आपयता आतां. आतां किंगडम म्हणटाय तेजें हें कोण आसता किंगडमा हें कोण आमगेलो जुलियो किंग म्हणजे तेगे राजवटकी कोणागे अधिकार चलतलो आनी वयर अधिकार कोणागे चलता आख्खोचे तेगे अधिकार म्हणजे कितें तेगे जें कितें आहा तें एकदम कितें आहा परफेक्ट आहा
एवरीथींग इज परफेक्ट इन गॉड्स किंगडम. तूं तें राज कितें म्हणटा तें राज हिंग म्हणटा आपय तूं त्या राजाक. कळ्ळें तुका तें राज म्हणटा तूं हिंग आपणा दी. तिगे राज आहा तें पळय कित्याक हांव तिगे पूत तें राज म्हाका जाय आतां तूं मुगे राज तें म्हाका दी. अंडरस्टँड. तेका मिनींग आहा भरपूर. आमी जायते पाटी म्हणलां पूण आयज तुमी आमचे बापा म्हणटलो एक एक उतराचेर नियाळ करून तुमी शिकयले ते आमचे बापा स्वर्गीय तुजें नांव पवीत जावं. ओके. दुसरें फुडें कितें आहा. मे योर वील बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन. कोंकणीन कितें बाय. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आतां म्हाका एक सांग देवागे खोशी कितें जायन आहा. मे योर वील बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी. आं आमी संवसाराक कोणाक उश कोताय. आं आमगे उशी कोताय न्हू सामकें. कोणा सामकें कायदे घातले आनी कितें कोतले साम राजा जायना हे आमी हिंगा. आमी देवागे उश कोताय. म्हणून देव जेजू कितें सांगता आमकां. मे योर वील बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन. सदां उगडास दवराय. आतां तिगे वचगोतीन तुवें कितें केलें जाल्यार तें जातलें. तूं राव तेच्या पयलीं वर्स कितें म्हणटो. मे योर किंगडम कम सून. तिगे राज म्हणटो तूं आपयता देवागे राज्य. तें राज्य यो म्हण तूं हाडटा आपयन. आतां तिगे राज आपयन हाड म्हणटा तेजो राजा हें कोण जायना आहा. बाप जायना आहा न्हू. आतां बाप जायना आहा जाल्यार मे तिगे खुशी आहा ती तूं कोर म्हणटा. आतां तूं तें आपयता तूं मागता सगलें मागण्याक पूण खोशी संवसारांत तूं देवागे कोता. तूं कोणागे खूश कोता. आमगेल्योच खूश कोताय. अंडरस्टँड जाय म्हजे भयणीनो. मिगे सदां न्हू जेन्ना एक प्रॅक्टीस कोराय. हांव म्हण हांव कोणा फोर्स कोना. सदां जेन्ना उठलें म्हणटरी न्हू तुका हांवें सांगलां बापा जेजू पळय जाल्यार गूड मॉर्निंग मुगे सदां आसोता. म्हूण पयलें मुगे जेन्ना बापाको उलयता न्हू हांव ताका टँक्स दिता आयच्या दिसा पासत. सगल्यान न्हू टँक्स दिवपा जायो कित्याक देवाक. आमी हिंग पासून आयज आहाय आमी जिते आहाय म्हण पासून आमी एक देवाक टँक्स दिवपा जायो. आयज मनीस आहा तो आयज जाल्यार आत ना बाय. कळ्ळें तुका. सकाळ उठलें म्हणटरी बाय सदां देवा एक न्हू बापा कडेन पर्सनली उलोवपा जाय. ताका सांगो जाय बापा थँक्यू तुका तुवें म्हाका आयचो दीस फावो केला. बापा आयज तुगेलें कितें येवजण आहा म्हगे वरवीं. कितें प्लान आहा म्हजे वरवीं. तूं कितें जाय हांवें केल्लें. कोणाक तुगे उतर दिलो जाय. कोणाक तुजी फायनान्शियल हेल्प कोणाक कसलो आदार दिवपा जाय. कितें करूं जाय बापा तें म्हाका तुगे पळयत वचपा उद्देशी तूं म्हाका कळीत कर. आमी मागताय बाय देवा कडेन. हिंग म्हणटाय आमी तुजी खोशी स्वर्गार जाता. देवागे वयर खोशी कितें. तेगे वयर सगळे बापा वाकाणटाय थिंगा ते सगळे कोताय थिंगा. कळ्ळें तुका. पूण आमगे खोशी कितें आहा हिंगा संवसारांक. आं जेन्ना जेजू जेसमेना गार्डना आहलोलो तेन्ना तो जाणाय न्हू घाम तेगेलो व्हांवता तो. हय तेन्ना तो कितें म्हणटालो बापाक. तो म्हणटा न्हू बापा हय तुका जाय जाल्यार तूं म्हजें वयलें पात्र पयस कर पूण म्हजी खोशी न्हू पूण. आं जेजू पासून कोणा उश कोतालो. आं सो जेजू पासून सदां न्हू बापागे खूश करीत येयलो आहा. सो तेका लागून म्हजे भाव भयणीनो सकाळ उठले म्हणटरी न्हू सदां उगडास दवराय. आमगे प्लाना प्रमाणें करूंक गेली न्हू आमी सगलीं सांडटोलीं. कळ्ळें तुका. दुसरें मे योर किंगडम कम सून एन्ड तुजी खोशी स्वर्गार जाता. स्वर्गार दुयेंस आहा. स्वर्गार कितें झूज जाताय वायट जाता. थिंगा सगलें बरपण आहा मोग आहा. देव म्हळ्यार मोग. तेंच तूं रात सोकला आपयता आनी देवा सांगता तिगे हुशार तूं मुगे जिवितां कर. जरी तर हांव मुगे हुश करपाक गेलो जाल्यार हांव सांडटलों. हांव साम सांडटलों बाय. कित्याक आमगे प्लाना प्रमाणें गेलें जाल्यार जे देवान आमगे जिवितां आमकां येवजिल्लें ना. पूण कितें हांवें मुगे वचगोतीन गेलें आनी हांव एक एग्जाम्पल दिता तुमकां. आतां म्हाका एक सांग आमी जायते पाट म्हणटाय न्हू एक म्हणटाय कितें जालें जाल्यार म्हणटाय जशें आतां तुका एक हेल्मेट घालपाक कायदो दिलो आहा. आतां तुवें हेल्मेट घायलो ना
आनी तूं सदां मागणी कोता सगळी कोता साम 91 सगळें म्हणटा तुका एक्सिडेंट जालो ओके एक्सिडेंट जालो तूं हेल्मेट घालना आसलो आनी तुगे तूं देवा उतरां सगळें आहा तूं एक्सिडेंट जाला आनी तुगे तकले मार लागलो आतां तुज्यान मुडो जाता देवान तुका वाचयलें ना म्हणून तूं देवा उतरां आसलो म्हणून आं तें हेल्मेट घाल म्हूण तुका देवान प्रोटेक्शन दिलो आहा पूण तूं देवा तुवें तें पाळलो ना न्हू देवा वचून गुन्यांव करूंक जायना तुका हेल्मेट घाल म्हूण तेणें सांगलोलें कळ्ळें तुका तूं देवा कितें देवा कायदे आहाय न्हू सर्टन न्हू ते कायदे देवा गेले आमी पाडूंक जाय सो आनी दुसरें आहा तें तुगेलें तुका हांवें सांगलां आतां म्हाका एक सांग जेन्ना आमगे उजगतीन करूंक वयतलो तेन्ना भावार्थ काम करतलो जेन्ना आमी देवा उतरां प्रमाणे चलतलीं देवागे प्लाना प्रमाणे चलतलीं तेन्नाच आमगेल्या जिवितां आमी भावार्थ काम करूंक लागतलो कित्याक तेका लागून थिंग म्हणटा मे युअर किंगडम कम सून मे युअर डन ऑन एज इट इज हेवन वयर देवा तुमी जाणें आसतलें न्हू रेवल्युशन चॅप्टरान गेले जाल्यार न्हू दीस आनी रात न्हू आन जे आहाय ते न्हू जायते स्क्रिप्चर्स आहाय देवाक न्हू दीस रात वाकाणटाय कळ्ळें तुका म्हणजे ताका महिमा दीत आहाय ते कळ्ळें तुका सो हें जाण जाय हिंगा आहा तें आतां दुसरें गीव अस टुडे फूड वी नीड आयचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आतां म्हाका एक सांगाय देवा खबर ना आमकां जेवण जाय म्हणून देव कित्याक सांगता आमचे कडेन मागता हें ना थिंग कितें म्हणटा आंटी आयची जेवण दी म्हणटो म्हणजे माग म्हणटा बापा कडेन आयची जेवण आपणा दी म्हूण करेक्ट तें मगे भावान सांगलां तुमी हें मागणें न्हू एकू सायडीन घेयना काय आमच्या बाप्पा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आतां म्हाका एक सांग जेजू जेन्ना ती उणयां आनी हेजी मिलाक गेली ती खबर आहा तुमकां न्हू नुस्त्याची आतां म्हाका एक सांग थिंग लोकान तेका सांगलोलें आमकां जेवण जाय म्हणून कोणा कंपॅशन आसलोलें जेजू तांचें चुरचुरें दिसलें कंपॅशन म्हूण थिंग एक उतर आहा कंपॅशन म्हूण जेजू खबर आसलोली देवा जेन्ना देवान संवसार रचलो तेन्ना मनशा पयलीं तेणें रचला काय संवसार पयलीं रचला कित्याक देवा खबर आसलोली मनशा पयलीं आसलो उपाश पोटो म्हूण ताका लागून तेणें पयलीं कितें केलें सगलें रचलें आनी मागीर कितें केलें मनशा रचलो तेच भाशेन हें जेवण जें आहा न्हू देवा पयलींच खबर आहा आमकां जेवण जाय म्हूण पूण तो कित्याक लागून सांगता गीव अस आवर डेली ब्रेड म्हणून कित्याक आम जो तर एक पाटी सगळे जर एक एग्जाम्पल घेया आमी संवसार ग्रेस म्हणून आम सगळे एकठांय करून दवरलें हाल तूं देवा मागीर हिस्सोतलो आपणाको सगलें आहा म्हूण ताका लागून ती बागयान दिलो हांवें तितून जाणाय न्हू तितून एक उतर दिलो खोशे मोनान गोरीब ती सुभागी स्वर्गीचें राज तांचें तुमकां सदां खबर आसतली गोरीब मनीस आहा तो सदां तेको ना जाल्या पासून आतां गोरीब मनीस खोशे मोनान गोरीब तो सुभागी म्हणटाय आतां म्हाका एक सांग ग्रेस मनीस आहा तो देवाको मागतलो तेको आहा न्हू ऑलरेडी तेका कित्याक पळा करेक्ट जुलियो पूण गोरीब मनीस आहा तो सदां कोणाचे पातेन रावता आपणागे दिसपट फाव जातो म्हणून तो सदां देवाचे पातेन रावता कित्याक तेका खबर आहा आपणागे सोस देव जायना आहा म्हूण आपणागे मनीस सोस न्हू पूण ग्रेस्त मनीस आहा तो कितें तो आपणागे बोलबुताचेर जियेता तो देवाचे तो आपणागे देवाचे हांव म्हणा सगलो लोक ग्रेस्त मनीस थोडे लोकां खबर सांगता ओके तें आत्मीक जेवण जालें उतू आतां तुका कुडीचें जेवण जें जाल्यार जाता आत्मीक जेवण नाका जेन्ना तूं हें मागणी कोता आयचो दिसपट्टो गिरायक जेजू होकोत कितें आहा फिजिकल जेवणाची खबर उलयना आत्मीक जेवण आतां म्हाका एक सांग तूं माय आतां हिंग येयलें 5 दीस जालें हाल रितीर काबार जातलो आतां तूं 1 म्हयने पासून देवा उतर आयकलो ना जाल्यार देवागे उतर आमच्या जिविताक काम करतलें आमगे आत्म कितें जातलो वीक जातलो आतां ते कुडीचे घेया आमी जो तो जेवण जेयना जाल्यार आमकां कितें जातलें 2 दिसो विकनेस येतली तशेंच दिसाचें आमकां दिसा न्हू ओत्मीक जेवण जाय देवा कडेन ओत्मीक जेवण पासून आमी मागों जाय
कित्याक दीस आनी रात आमी देवागे उतर घेवन आमी बसों जाय आनी ते उतराचेर आमी नियाळ करूं जायो. आमी तेन्नाच आमकां देवाचे उतराची जाणवाय देव दिता आनी आमकां जी बॅटल आहाय न्हू ती फायट करूं दिता. सो हिंगा जो आमी म्हणटाय गेव अस टुडे द फूड वी नीड, हितून आमी तिगेलें आत्मिकूय जेवण तशेंच कुडीचें जेवण आमी देवा कडेन मागताय. ओके. आनी दुसरें आहा तें तिगेलें फुडें and forgive us our sins as we have forgiven those who sin against us. आतां फुडें जशें हांव दुसऱ्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां बोगोस. आतां म्हाका एक सांग बाय, ही आमची बाप्पा आतां प्रेयर लास्ट सेशन हांवें पळय आयकलोलें ही प्रेयर बरी डेंजर म्हूण. कित्याक लागून आतां ही डेंजर प्रेयर? आं ना ना ही प्रेयर हे मागणी डेंजरस कित्याक आहा? आं ना हिंग कितें म्हणटाय आमी एंड फॉरगिव अस आवर सिन्स, आमची पातकां बोगोस जशी आमी दुसऱ्यांक बोगशिताय. आतां म्हाका एक सांग, प्रोवर्ब्स 18:21 कितें म्हणटा? जिवीत आनी मरण ना तें, मरण आनी जिवीत आहा तें. ओके, नो प्रॉब्लम. आतां म्हाका एक सांगाय बाय, मरण आनी जिवीत कोणाचेर आहा म्हणटाय? जिबेर आहा. आतां तुमकां सिंपल एग्जाम्पल दिता, हें मागणी डेंजरस कित्याक आहा तें. तूं आतां म्हणटा बापा म्हाका बोगोस आनी तशें हांव दुसऱ्यांक बोगशितां. आतां म्हाका एक सांग, आमच्यान दुसऱ्यांक बोगशिपा जाताय डायरेक्ट? तूं कित्याक लागून बोगशिता दुसऱ्याक? कित्याक लागून हांव बोगशिताय दुसऱ्याक? बाय ना ना सारको आयकोन घे क्वेश्चन. आमी दुसऱ्याक कित्याक बोगशिताय? तूं कित्याक लागून बोगशिता? कित्याक जेजून तुका बोगशील म्हूण तूं दुसऱ्यांक बोगशिता. कित्याक जेजून म्हाका सुटका दिली म्हूण बोगशिलो आहा म्हूण. सो आतां म्हाका एक सांग, हांवें तुमकां आतां एक म्हणलें न्हू, कितें म्हणटा तेजो परिणाम आहा. उतरां आमगेली पदवी आहा. आतां जिवितां आमगे आहा बाब, आमगे जिवितां एक दुस्मान आहाय. एक 5-6 जाण आमगेले दुस्मान आहाय जे जिवितान तांकां साम बरोच हें घेयना, राग घेयना, उलयना. पूण हांव हें मागणी सदांच मीस वयता, सगलें कोता सांग दोबाज्यान, कळ्ळें तुका? बरीं मनशां मुगे पूण 5-6 दुस्मान आहाय. आतां हें मागणें जेन्ना तूं कन्फेस कोता डेली, आतां तूं हाल एक मेल म्हणटरी कितें जातो? हेज परिणाम उलटा कितें जाता? हेजो ओपोजीट कितें जातोलें? आतां तूं हाल मेलो, आतां तूं वयर आहा, थिंग कितें जातो आतां? म्हाका सांगा जजमेंट डेयाक. कितें मेळपा ना? कित्याक तुज्या उतरां न्हू तुवें मुळो आहा न्हू सगलें. करेक्ट बाब? तूं थिंग मुटा न्हू ऑलरेडी. देवा सांगता न्हू तूं आपूण दुसऱ्यांक बोगशिता तसो तूं म्हाका बोगोस म्हूण. पूण लायफान तिगेल्या 100 दुस्मानां तूं बोगसोन दिनासतना हाल मेलो, वयर गेलो जाल्यार म्हाका एक सांग, आतां देव तुका कितें कोत्तलो? तेका लागून न्हू बाय, कितें मागणी मुटाय, ही मागणी मुटाय न्हू, तुका जोरी तर तिगे हें मागणी जर तूं व्हर भावार्थान मुटा, कॉन्सेंट्रेट कर म्हणल्यार तिगे लायफान एकूय दुस्मान आसूंक जायना. करेक्ट? करेक्ट बाब? कित्याक हें मागणें न्हू बाय भरपूर डेंजरसूय आहा. कित्याक आमी तें मुटाय प्रोवर्ब्स, इट इज लायफ एंड डेथ एंड लायफ इज इन आवर टंग म्हूण. जें तूं कितें मुटलो तेच परिणाम तुका आहा हेजो. तूं जर तूं देवा उतरां ना नासूं, पूण तुवें मुलटें उतर आहा तें कितें जातलें? घोडोन येतलें एक दीस. तें आतां मेळपा ना तुका, थिंग मेळटलें बाय. कळ्ळें तुका? तेका लागोन आतां हिंग एक आहा, कळ्ळें तुका? एंड फॉरगिव अस आवर सिन्स, आमची पातकां तो बोगोस म्हणटा. आमी म्हणटाय न्हू. आतां ती पातकां कित्याक लागोन येताय? राव आतां एक राव म्हाका एक सांग, आतां एक दुयेंस येता जाल्यार दुयेंस कित्याक लागोन येता आमगे जिवितांक? चल एक स्क्रिप्चर्स घेया बाय रिलेटेड. तिगेलो
स्क्रिप्चर्स जॉन हें गे बाय जॉन 5 गे बाब जॉन 5 1:14 बाय मातशें पयलीं वाचू हाचे उपरांत जुदेवांचो एक उत्सव आसलो आनी जेजू जेरुजाल्याक चडून गेलो. जेरुजाल्याक शेळयांचे तोळयेक तेकून एक बांदावळ आसा. हेब्रू भाशेन तिका बेसेद्या म्हणटात. तिका 5 तारांगणां आसात. थंय कुड्डी थोंटी आरेन दवरलेली असलीं खूब पिडेवंतां पडलेलीं आसलीं. ती सगळीं उदक हालतले म्हूण रावतालीं. कित्याक सर्वेस्पराचो दूत केन्ना केन्ना तळयेन देंवतालो आनीक उदक हालयतालो. उदक हालतच जो कोण हेरां आदीं उदकांत भितर सोदतालो तो कसलेय पिडेंतलो बरो जातालो. थंय एक मनीस आसलो. ताचे पिडेक 38 वर्सां जाल्लीं. जेजून ताका आड पडलेलो देखलो आनीक तो थंय जायतो काळ असलेत गोतीर आसलो म्हूण जाणो जावन ताका म्हळें, तूं बरो जावंक सोदताय? पिडेवंतान ताका जाप दिली, सायबा, उदक हालता तेन्ना म्हाका तळयेंत घालूंक म्हजो कोण ना. आनीक हांव वेतां म्हणसर दुसरो येवन आपूण म्हजे फुडें वेता. जेजून ताका म्हळें, उठ, तुजें आंथरूण उखल आनीक चल. आनीक त्याच वेळार तो बरो जालो आनीक आपलें हांतरूण उखलूंक चलूंक लागलो. तो दीस शेनवार आसलो. देखून बरो जाल्ल्या मनशाक जुदेवांनी म्हळें, आयज शेनवार, तुज्यान आंथरूण उखलूंक नजो. ताणें तांकां जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केला ताणें म्हाका अशें म्हळें, तुजें आंथरूण उखल आनीक चल. ताणें ताचे कडेन विचारलें, तुजें आंथरूण उखल आनीक चल अशें तुका म्हळें तो मनीस कोण? तो बरो जाल्लो मनीस नकळो आसलो. कित्याक थंय जी लोकांची लूट जाल्ली तिचे मदें जेजू नाच जालो. उपरांत तो जेजूक देव मंदिरांत मेळ्ळो आनीक जेजून ताका म्हळें, पळय, तूं आतां बरो जालोय आनीक पातक करिनाका, तर तुका आनीक कितें पाश्ट जायत. आतां सारकें चोय हे मनशा जो आतां एक पिडेवंत आहलो न्हू हो मनीस ताका जेजून पेकोवणी दिली. पूण ताका जेजू पोत्त मेळटा दोना ताका जेजू कितें सांगता आतां, नाव यू आर वेल सो स्टॉप. सो आतां तें दुयेंस तें कित्याक लागून जालो तें एक्चुली पातका लागून ताका तें दुयेंस जालें म्हणटा पातकी जिवी जियेतालो. ओके, ना जाल्यार मागीर जेजू कितें म्हूण सांगो ताका फुडें, ओ समथींग इवन वर्स मे हॅपन टू यू. म्हणजे आमगे जिवितांत जी दुयेंस येताय ती कित्याक लागून येताय. आनी एक स्क्रिप्चर घेया रिलेटेड. ओके, गो टू जॉन 8:11. बाय जॉन 8:11 काढ. मातशें वयर काड बाब 8 वयर असो. हें आतां न्हू सगलें घेवचें न्हू. वयर वच. ओके ओके बाबा मातशें देंवय वयर वच. ना देंवय. ओके 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 हिंगसान घेया आमी. आतां सगलें घेवचें न्हू, तितलें इम्पोर्टंट ना. 8-10 हें कर बाय.
घे. नव्यान हें आतां कोण ते खबर आहा न्हू एक वस्तोरी हाडटाय ते जेजू वड्या फातोर मारपा लागोन ओके सो हें हांव फूल घेवचें न्हू हिंगसान घेया वाच पळय. नव्यान नीट जावन जेजून तिका म्हळें, बाय, ते खंय आसात? कोणेच तुजेर कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक ना मूं? तिणें म्हळें, कोणेच ना सायबा. आनीक जेजून म्हळें, हांवूय तुका आतां गुन्यांवकार म्हणना. वच आनीक हे फुडें आनीक पातक करूं नाका. आं आतां हिंग तो बायले कितें म्हूण सांगता फुडें? नायदर डू आय गो एंड सीन नो मोर. पूण हिंग म्हाका सांग हिंग दुयेंस आहा? पूण हिंग कितें आहा दुसरें? सगळे पाट दुयेंस पातोक जायना केले पातो केले म्हूण दुयेंस येतलें. दुसऱ्या हातीन तुका आनीकूय तेजे कॉन्सिक्वन्सीस आहाय. जशें फातरान मारप म्हूण एक कायदो आसलो पातो केलो जाल्यार जशें म्हणटाय न्हू आमी कितें चोरी केली जाल्यार आमकां कुडी हें आसपाना पूण ते सजा कितें आहा आमकां? बोंड कोण आहा न्हू पुलीस दोन वतले. सो आतां एक एग्जाम्पल दिता तुमकां बरें जें म्हणटाय न्हू आतां आमगे कुडी केन्ना डायबेटीज जाता गँग्रीन जाता जाणाय न्हू तुमी जायतीं दुयेंस जाताय कॅन्सर जाता कितें जाता मास तिगेले कुडकी वयताय कितें लेप्रोसी म्हणटा जायते भाशेन दुयेंस आहाय. ओके गो टू जेनेसीस 3 बाय जेनेसीस वचो उत्पत्ती वचो जेनेसीस 3:14 वच 3:14 ओके आतां हें 3:14 तुमी जाणाय देवान कितें केलें जेन्ना सगळें हें तेन्ना तेंचे फळ खायलें म्हणटकीर शिराप दिलो आहाय मनशाक सेर्पेंता तेगेलो आनी कोणाक बायले आनी मनशाक. ओके बाय पयलो कोंकणीन वाचो वच 14. तेन्ना सर्वेस्परान देवान सोरपाक म्हळें, हें तुवें केलें देखून सगल्या गोरवाशी जनावरां आनीक रानवट जनावरां मदें तुजेर शिराप पडूं. फुडें आनी उरलां सगळे तुज्या जिवितान तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनीक धूल 14 उदर 14च. ओके बरें हिंगसान वाचपा तें सगल्या जिवितान सगल्या जिवितान सगळे तुज्या जिवितान तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनीक धूल खातलोय. ओके आतां देवान शिराप कोणा दिल्लो हो कोण जायन आहलो सेर्पेंत देंवचार फिजिकली तेणें कोणा दिलो आहा हो श्राप सोरपा दिलो आहा पूण सोरोप म्हळ्यार आमचो तेदोन कोण म्हण आहलोलो देंवचार मरे. ओके आतां तेणें सेर्पेंता तेणें कितें गायलो आहा एक्चुली आतां आमी आत्मीक एंड चिंतया. ओके आत्मीक हेणें ट्राय टू अंडरस्टँड. You will crawl on your belly, growling in the dust as you live. तूं तिगेलो जिवीत भर पोटान चलतलो जमनेचेर आनी कितें खातलो माती खातलो. आतां म्हाका एक सांग मनीस देवान कितें करून रचलोलो रचतना मातयेचो. आतां ती माती आम कित्याक जायना ही सगळी मातयेची. आतां म्हाका एक सांग ही पयलीं दुयेंस जालें ती कित्याक लागोन जालो आहा ही ना 2 एग्जाम्पल घेयलो न्हू आमी म्हणजे दुयेंस जालो ती कित्याक लागोन जालोली पातका लागोन. आतां सारकें सजमोन घे हें आत्मीकपण तुमी सजमोन घेवपा जाय. ओके जिवीत भर तूं तुज्या पोटान चलतलो आनी धूल आनी माती खातलो. आतां आमी कोण एक मनशां हांवें एक पातो केलें आतां म्हाका कितें म्हणटाय तें म्हगे मांस कुडीचें गँग्रीन जाता. गँग्रीन म्हळ्यार एक दुयेंस जाणाय न्हू तुमी तें सामकें मांस हायत वयता. आतां हय कुसोत वयता कॅन्सर पासून कितें जावं डायबिटीज जावं कितें फेत जाता कितें जाता. आतां म्हाका एक सांग
तिगे कुडी मास आहा ते आतां हिंग कित मुळो आहा कित हातलो देंवचार आहा तो पातोक तिगेलो सोयताना तो कितें हातलो आनी आम कित्या जायना हाय धुलाची मातये जायना हाय ते सोरपा आतां म्हाका एक सांग जेवण हुंयसान मेळटें आतां आं धूल आनी माती कोण आं जेन्ना आमी पातक कोताय न्हू तेन्ना तेगे तें जेवण जाता अंडरस्टँड जाय आत्मीकपणान सजमोन घे एक तेका कितें दिलो आहा तेगे जेवण कितें जायना आहा धूल आनी माती आनी तो कितें पोटार चलतलो म्हणजे कितें आहा तो आमच्या आंगार भोंवता सोयतान जेन्ना आमी पातक कोत्ता तेदोना आनी तो आमगे कुडीचें कितें कोता मांस खाता कित्याक पातो केलो तेन्ना कितें जाता दुयेंस येता वायट येता अंडरस्टँड जालें सो तेका कोण दिता जेवण आतां सोयतानाक आं तेका व्हड कोण कोता सोयतानाक सजमोन गेले तुमी तेगे जेवण आतां तेका शिराप दिलो आहा न्हू देवा न्हू तो माती म्हणजे कितें तो माती म्हळ्यार आम मातयेची सगली तुमकां दिसती पडटाय फिजिकली माती आमकां ना पूण आम कायद्यान कितें आम मातयेची सो ते कुडी आहा ते आमीच तेका जेवण दिताय आनी तेका आमी व्हडलो कोताय केन्ना आमी चिंतलां तेका कोण जेवण दिता तो सो हें अंडरस्टँड जावपा जाय एका देंवचरा जो कोण हें कोता न्हू तें कोण जेवण दिता आमीच तेका फीड कोताय आंटी तुवें कितू पाट जेवण दिलां ओय आंटी कितू पाट जेवण दिलां जुलियो तुवें दिलें रे केन्ना जेवण आं पयलीं दिलां आसतलें न्हू रे एंटनी कितें मेळ्ळां मातशें रेवल्युशन वी आर डस्ट जेतून देवान सांगलां तूं मातयेसान येयला तूं खाल मातयेक वचूं जायो सो दॅट इज ऑल स्पिरिच्युअल यू हॅव टू अंडरस्टँड ओके आतां लास्ट वर्ड घेया आमी गो टू बॅक टू तूं वच बाब मॅथ्यू Matthew 6. No, Matthew 6. Prayer आती. Okay. Give us virus and forgive us as forgive virus. 13 there. 13. Okay. And don't let us yield it to temptation, but rescue us from the evil one. कोंकणी निवास बाय आनी आमकां तालनेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आतां हे व्हडी वयल्यान तूं कितेंच म्हूण सजमोन येता आंटी आनी आमकां तालनेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आंटी आनी आमकां तालनेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमी जायत पाट म्हणटाय हय बाब तूं कितें व्हडयेचें सांगूंक शकता म्हाका 6:13 आनी आमकां तालनेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार ओके रमेश बाब 13 वर्साचें कितें सांगूंक शकता तूं आं ओके आनी कोण कितें सांगूंक शकता And don't let us yield into temptation, but rescue us from the evil one. आमकां तालनेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार ब्रदर can you say something about this Sujata तालने पडून दिवं नाका पातो करपा ओके
ओके नाका गूड आतां बरे भाशेन न्हू चोया हिंग तुमगे कितें मिस्टेक आहा ती रमेश बाब सगलें कोणें आन्सर म्हाका करेक्ट दिल ना आनी हांवें म्हगे जिवितान न्हू हे व्हडीचे नियाळ करूं ना गेले ते रिट्रिटा येयलो न्हू तेदोन हें मातशें आमगेलें हिंगा स्ट्रायक जालें कळ्ळें तुका पॉयंट येयलो आनी हे पापान न्हू बरें एक्सप्लेनेशन दिलो आहा तें हांव मागीर तुमकां सांगता एंड डोंट लेट अस yield टू टेम्पटेशन देवा कितें सांगता तूं आपणा ताळणें घालनाक म्हूण जेम्स 1:3 कितें म्हणटा देवागे वडो पूट जेम्स 1:3 बाब सुजाता देव आम ताळणें घालूंक शकता जेम्स 1:3 कितें म्हणटा तें वाचया जेम्स 13 बाय 1:13 And remember, when you are being tempted, do not say, God is tempting me. God is never tempted to do wrong and He never tempts anyone else. तींग कित म्हणटा देवागे उतोरो देवा तूं म्हाका ताळणेक घालनाका पूण वायटांतले म्हाका आतां ते दोनूय कॉन्ट्रेडिक्टींग आहाय न्हू तींग म्हणटा देव आमकां ताळणें घालना तींग कितें म्हणटा आमच्या बापाक बाब पॉयंट आहा न्हू ते कोडे म्हणटा देव ताळणें हिंग म्हणटा देव ताळणें आमकां ताळणें देव हाडना देंवचार हाडटा करेक्ट जुलियो आतां तींग कितें म्हणटा आमच्या बापाक देवा म्हणटा ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार अरे कित्याक कॉन्ट्रेडिक्शन आहा हिंगा एक कडेन देव म्हणटा करेक्ट बाब कॉन्ट्रेडिक्शन इज देयर न्हू In James it is saying clearly, and remember when you are being tempted, do not say God is tempting me or God is never tempted to do wrong and He never tempts anyone. Well, go to 14 verse. 14. Temptation comes from our own desires which entice us and drag us away. These desires give birth to sinful actions and when we sin is allowed to grow, it gives birth to death. म्हणजे कितें आहा सोयतान ताळणी आतां तुम जाणाय आसतले ओके आतां पयलें हें करया क्लियर करया पॉयंट ओके हो न्हू जायते पापाक क्वेश्चन घायलो न्हू पापाय मातशें एक दिसा तेणें टायम घेयलो एक बॉम्बेसान एक लॅन्सी म्हण एक सिस्टर येयल्ली तुमकां खबर आहा कोण जाणा 10 पॉयंट घायल्लो आतां बाब मागीर फादर आमगे पापान सांग नेक्स्ट डे आपूण तेजे वयल्यान न्हू पापान न्हू एक 2 एक्सप्लेनेशन दिलें हांवें तुमकां आनी हेजे वयल्यान डीप जाय जाल्यार बॉम्बे मुंबय हेका जानेवारी सेशन जालो आहा हिंगा बॉम्बे सो येत आनी कितें अशें कितें जालो आहा ते रिट्रीट्स सो तितून न्हू एक 2 हें आहाय ते केले डू नॉट इल इन टू टेम्पटेशन पार्ट 1 पार्ट 2 म्हूण ते हिंदीन आहाय आनी इंग्लिशीनूय आहा सो तेजे वयल्यान तुमकां चड एक्सप्लेनेशन जाय न्हू मातशें थिंग वचोन तुम तें स्टडी कराय कित्याक बाब तुम प्रीच कोताय सो तुमकां तें भरपूर इम्पॉर्टंट आहा कित्याक हें तुमकां आमी कोणें नोट करूं ना हें केन्नाच करेक्ट बाब जूड या आं तुका खबर आसतलें दिपक बाब न्हू आं तुका खबर ना ती ओके आतां कितें आहा न्हू गो बॅक टू आं नो that is not related to I will explain what is that go what was babu तुमको Matthew 6 to 13 14 Matthew हाँ आज गए ओके नहीं हम चले आम्ही मस्त देव 13 हां ओके 13 ओके आतां कितें आहा न्हू जस्ट अंडरस्टँड टेम्पटेशन जे उतर आहा न्हू हिंगा तें मातशें हेब्रू आनी ग्रीक वर्डान न्हू तें स्टडी करूंक पडटा ओके
तेच तूं आतां हेब्रू आनी ग्रीक लँग्वेज तेंचो स्टडी करूंक गेल्यार तेजें एक्चुअल न्हू व्हडा मिनींग जावन आहा टेस्टींग, हार्ट टेस्टींग. समजलें? यू अंडरस्टँड? तें टॅम्पटेशन दिलां कळ्ळें तुका, पूण तेच तूं तें हेब्रू आनी ग्रीक वर्ड ओरिजिनल वर्ड जो तूं ताका सोदूंक गेलो न्हू तें नॅटाचेर मेळटलें थिंग दिलां तें हार्ट टेस्टींग म्हूण दिलो आहा. टॅम्पटेशन म्हूण ना तें उतर. हय कित्याक जेम्स क्लियर कट सांगता देव आमकां ताळ्ळें घालना, त्या अनुसार आमकां ताळ्ळें घाल. हें आमकां खूंय मेळटा. जेन्ना जेजू पयत ओतमो येयलो तेन्ना ताका ओरोण्यांत कोण वयलो? पयत ओतम्यान ताका ओरोण्यांत वयलो. लेड बाय द होली स्पिरीट, तेन होली स्पिरीट ताका आतां टेस्टांक आयलो. कळ्ळें तुका? आनी टॅम्प्ट करपाक कोण येयलो? सैतान येयलो. सो आतां कितें आहा तुका आतां हिंगा जस्ट म्हणटाय न्हू आतां आमी जें कितें शिकलां जें आतां आमी शिकोवन वयताय हिंगा शिकवण घेताय, तूं हिंग भायर सोल म्हणटरी तुका एका देव तुका टेस्टांक घातलो. ताळ्ळें घालचें ना. टेस्ट म्हणजे कितें आहा तुका आतां येतल्यो संवसारांत येतलो तुगेलें जायतें घेन. कळ्ळें तुका? आतां तूं हिंग कितें शिकलो तूं तें उतराचें कितें शिकलें तेजें तूं कितू जोयत वता न्हू तें तुवें तुगेलें दाखोवन दिवपा जाय. आतां आमी हिंगा घेया, आतां आमी जाय जाण बसलो आहा हिंग देवागे उतर आयकताय. आतां कितें जाता एक जाणां हांव ना घेयना जायते जाण मनशां कितें जाता समथींग क्वेश्चन इन जाताय कोण आनी कितें जाताय आमी मातशें कितें जाता ओद्योदी मातशें डिस्ट्रॅक्ट जाताय, इरिटेट जाताय. डेफिनेटली करेक्ट बाय? ओके. आतां तिगे रिएक्शन कितें आसलो बाय तेदो ना तुका तें बरें लागना. करेक्ट? करेक्ट? कितें मनीस कोत्ता तें तुगेलें मातशें एक्सप्रेशन्स तुगेलें कितें आहा तें तुका लायक जायना. आतां बाय म्हाका एक सांग, सकाळ सावन आतां आमी आतां तूं 4 दीस डेली आहा हिंगा बाय? 4 days जाले काय आयजू येयला? 4 days पासून आहा? फर्स्ट डे सोडून ओके 3 दीस पासून तूं हिंगा आहा बाय. आतां हांव सगळे टॉपीक आयकलो ना बाय, हांवें एक शेरोनागे आयकलो दिसत म्हाका कित्याक म्हाका टायम मेळ्ळो ना, पूण चडशें तेणी मोगाचेर सगळें आमी मोगाचेर कायंडनेस पेशन्साचेर आमी शिकवण दिल्या. ओके. आतां म्हाका एक सांग बाय, तुका आतां कितें शिकयलें तितल्यान तूं तें आतां प्रॅक्टिसेक घाता तेणें आतां तें इरिटेशन केलें जाल्यार तुका राग कितें येता? ना. जनरल बाय, जनरल इट्स तुका राग येवपा जायो बाय. तूं आतां कितें शिकलें तें तूं प्रॅक्टिसेक घाता तें बाय. हिंगाचो मनीस सोड बाय, आतां तूं भायर पावल मारलो म्हणटरी तुगे शेजारी तुगे घरचीं येतलीं तेंकां तूं कितें कोन्न फेस करतलें? तुका हिंगा फेस करूंक जायना जाल्यार. आतां बाय म्हाका एक सांग, एक नॉर्मल बाय, आतां तूं हिंगा येयलें तुगे सोदां एज भाशेन तूं 20 वर्स पासून येयलें जाल्यार पासून बाय कांयच फायद जायचें ना हिंगा. खरें सांगता बाय. कित्याक राग धर नाका बाय, हांव कितें सांगत म्हूण कित्याक हें नॅचरल बाय, आमकां पासून जालो आमी हांवें रितीर जायतें आयकलें पूण वचोन रोगडे पूण आयज बाय हांव तुका सांगता आतां लास्ट रितीर आमी येयल्ले 10 दिसाचें सगलें आमी कित्या वयल्यान चड शिकवण मेळ्ळो आहा? जें आगापे लवाचेर हे पासून आसलेली भयण. कळ्ळें तुका? जें आमकां 9-10 दीस आसलेलें न्हू, हांव तें स्पेशल रितीरा कित्याक लागून येयलोलो? म्हाका देवा उतर सगली खबर आहा, सगलें जाणां. कळ्ळें तुका? पूण कितें आहा हांव हॅप्पी नासलोलो कित्याक म्हगे कितें तरी न्हू म्हणजे मिसींग आहा. म्हणजे कितें म्हाका प्रश्न आहाय म्हगे लायफान समथींग जें हांव हुशाल ना. यू नो न्हू आमकां कितें आसता. पूण जे दिसा आतां रितीर गेलो न्हू बाय, म्हगे जिविताचें म्हाका पयलेच दिसा म्हाका जबाब मेळ्ळो म्हगे जिवितां हांव खूंय चुकता तो. जशें तुका आतां एग्जाम्पल दिता म्हगे होरें. कळ्ळें तुका? घोराकोची एक तुका हांव गजाल सांगता तुमकां. म्हगे बायल आहा, हांव देवा उतरां आहा. ओके. म्हगे बायल एकदम बरी, पूण कितें आहा न्हू एक विकनेस म्हणटाय मनशा एक विकनेस. ते विकनेस म्हूण हांव कितें म्हूण सांग तुमकां, ते विकनेस म्हणून जायना. अशें म्हणटाय न्हू एक मनशा स्वभाव वेगवेगळो आहा घरांत. म्हगे स्वभाव वेगळो आसतलो बाय, म्हगे भयणी गेलो भावा गेलो स्वभाव वेगळो आसतलो. तेगे कितें आहा तें आखें हावज वायफ सामकें परफेक्ट. पूण कितें आहा तेगे मातशें न्हू अशें आमी न्हू तुवालो कितें रोप काडला आनी मालो हिंगा. कळ्ळें तुका? आमगे नोक तूं दादल्यांक गेलें मालें, चेडूं येयलें एस क्लासान येयलें मालें बॅग हिंग दवरलें तें तेका न्हू मातशें लायक जायना. आतां ती वस्त जाल म्हणटरी कितें जाता तें आमकां रोखडें कितें कोता धेंगस घालता म्हाका चेडवाक.
आतां केन्ना कितें जाता आम म्हणटाय न्हू एक कितें आनी कितें काम येयलो आहा तेजें कॉन्सर्न जाल्यार कितें जाता एश कोन्न कितें म्हणून मागीर कितें जाता मातशें तोंडांतल्यान उतरां भायर सरताय पूण एश न्हू की पूण इल्लीलेशें आहा म्हणटरी मागीर कितें जाता मातशें धाकल्यो वस्तू ह्यो कळ्ळें तुका हय पूण त्यो वस्तू कितें कोताय आमकां तें आमकां दिसता पूण ज्या दिसा आमी रेतीर जेन्ना आमी केल्लो न्हू थिंगा एक पापान न्हू कॅच द लिटल फॉक्सीस म्हूण सांगलोलें बारीक कोलयां तुमी धरायत ते भरपूर डेंजर मेळनाय म्हूण त्या दिसा न्हू ते उतर न्हू हांवें न्हू ते सोजमून गेले म्हगे जिविता हांव खूंय चुकता तो आतां जेन्ना हांव घोराको गेलो रेतीर कोन्न सर्टन्स इश्यूज येताय एसलेच कळ्ळें तुका पूण हांव कितें कॅर घेता आतां कितें वस्त आहाय चादर गेले सकाळ उठला तेसो गेलो तोंड धुलो कळ्ळें तुका पूण आतां कितें मातशें बेडशीट कोडी कोन्न दवरप तेणें कितें म्हळें जाल्यार हांव रावतां कळ्ळें तुका टायम घेता कित्याक हें आमा शिकयलां तें हांव कितें कोतां आं एश न्हू बाय की हांव देवा उतोवर आहा म्हूण हांव कितें चूक जायची नाय म्हूण सगलें आहा बाय टॅम्पटेशन्स पूण कितें आहा बाय देव तुका आदार दिता त्या टॅम्पटेशन हितूंतल्यान ताळणें तुका जैत व्हरपाक देव कितें कोता तूं थिंगा तेंच मागता तुमकां तें कळ्ळें न्हू टॅम्पटेशनू आतां हें तुका चड एक्सप्लेनेशन दिवपाक शकना तुमकां तें जाय जाल्यार पापान ऑलरेडी तेजें जाय तें बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिलो हांवें टॅम्पटेशन वर्डा वयल्यान मुंबय जो हें जालो जनवरी सेशन जालोलें न्हू तितून ते 2 तेणें सेशन दिलो हांवें पार्ट 1 पार्ट 2 आहा टॅम्पटेशनाचेर तुमकां जाय जाल्यार आनी तेजेर तुमी डिटेल वचाय म्हणजे तूं हिंग देवाक कितें सांगता आमकां ताळणेर पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार म्हणजे हितून कितें आहा एक्चुली म्हणजे तूं आतां चोय टॅस्टींग आतां म्हाका एक सांग देवा जेजू आहलोलो देवा खबर ना आमकां जिविता आमकां जाय ते प्रॉब्लम्स येताय पूण आमकां कितें दिसता आवय कितू व्हडलो प्रॉब्लम येयला जेजू तें खबर ना कितें प्रॉब्लम म्हणटा तें जेजून तें सोंसलो ना आं ते एक स्क्रिप्चर घे आमी रिलेटेड 1 Corinthians 10:13 वच बाब 1 Corinthians 10:13 आं 6:13 हय आं हय 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 पडटाय हय आतां चोय बाब हय राव मातशें राव हांव घेता तुका कितें सांगलें तें हिंग चोय राव The temptation in your life are no different from what others experience. And God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. मुंचे हिंग देवागे बाय कोंकणीन वाचता आयज पर्यंत तुमचेर आयल्यात ते ताळण्यो सगल्या मनशांक येतात तसल्योच देवाचेर विस्वास दवरात तुमच्यान सोसूंक जाता त्या वोन खोर ताळणी तुमचेर येवंक तो केन्नाच निर्मिचो ना पूण कसलीय ताळणी आयली जाल्यार ती सोसूंक तो तुमकां बळ दितलो आनी अशें तांतली भायर सरूंक तो तुमकां वाट दाखयतलो आनी देवागे उतर कितें म्हणटा आमको सोसूं जात तितलें देव आमकां टॅस्टिंगा घातलो तेज वयर तो आमकां दिवपा ना आतां ते टॅस्टिंगाचेर तूं जैत वतो कितें कोन्न म्हणजे तूं देव कितें हिंग देवा क्लियर कट सांगता देव तुका चड टॅस्टिंगा घालचें ना तुका जात तितलें तो तुका आतां टॅस्टींग आतां तें जैत कितकोन वतलो हें जें आमी आतां कितें शिकताय न्हू तें आमी थिंगा वेव्हाराक घालूंक जाय तुका तें सांगलां दीपक बाब कितें म्हणलो तें एक्चुली सारकें समजलें ना
म्हणजे आमचे बापा म्हणटाय ते ताळणेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. हय ओके नो प्रॉब्लम. हय आतां म्हाका खबर आतां म्हाका खेळपाक हय खंय फुटबॉल खेळपाक हें आहा. ओके पूण म्हाजो डॅडी म्हणटा म्हाका थिंगा वचनाका तूं पडटलो ओके हें. आं पूण डॅडी खबर आहा न्हू हांव पडटलो ते आं लागता. ओके पूण म्हाजी उमेद आहा ती फुटबॉल खेळपाची. हय ओके मागीर थिंगा खेळटा आसतना हांव पडटा पांय मोडटा कितें आं जाता. करेक्ट बट स्क्रिप्चर 113 आं 113 हांव कितें म्हणटा आं हांव म्हणजे बापागेले होशी ना थिंगा तुका वचपाक म्हणजे आमगे जबरदस्तीन हय. वयताय. करेक्ट. हेका एक पॉयंट आहा वॅलीड पॉयंट आहा बाब कित्याक हांव तुका एग्री कोता हांवें कितें म्हणटा कित्याक हो न्हू तूं स्क्रिप्चर न्हू हें न्हू नेटाचेर वच हेजें जायतें तुका एक्सप्लेनेशन मेळटलें. जशें हे भावान सांगलां कित्याक हे एक्सप्लेनेशन टॅम्पटेशन वडा लागोन न्हू जायतें न्हू मातशें 113 कितें सांगता हय. आमचो पांय आमकां घालना. वय देव आम ताळणें घालना. जेम्स 113 सांगता हय आमी वचून पडटा. कळ्ळें न्हू आमी वचून पडटा आनी रिस्पॉन्सिबल आमी डॅडीक सांगता. डॅडीक हें करता न्हू रिस्पॉन्सिबल. नो 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 तशें म्हणा न्हू. जेम्स पोत घालता बाब. ना ना तेश म्हणा न्हू तो बाब. जेम्स 113 13. And remember, when you are being tempted, do not say, God is tempting me. God is never tempted to do wrong, and He never tempts anyone else. ना 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 हिंग कितें म्हणटा एक्चुली बाब. हय म्हणजे थिंग कितें आहा सोजमोन घे बाब. तो स्क्रिप्चर कितें म्हणटा देव आमकां ताळणें घालता. हिंग कितें म्हणटा हो स्क्रिप्चर देव आमकां ताळणें घालना. कळ्ळें तुका. देव आमकां ताळणें घालना. आतां एक स्क्रिप्चर कितें सांगता देव ताळणें घालता म्हूण. तुवें कितें एक्सप्लेन दिलें तें करेक्ट आहा रॉंग आहा म्हूण हांव म्हणा. पूण थिंग कितें म्हणटा एक्चुली देव ताळणें घालता. आनी हिंग कितें म्हणटा देव ताळणें घालता. ताळणें हाडटा कोण देंवचार हाडटा. देव हिंग क्लियर सांगता न्हू. God is tempting me. God is never tempted to do wrong and He never tempts anyone else. कळ्ळें तुका. तो दुसऱ्यांकूय ताळणें घालना. ताळणी कोण आता देंवचार. देव तूं कितें कोटा टेस्टिंगाक घाता. अंडरस्टँड जा. स्क्रिप्चर दोनूय तूं कॉन्ट्रडिक्शन आहा तें. पूण कितें आहा तें वर्ड जें टॅम्पटेशन जें थिंग आहा न्हू तें टेस्टींग आहा. ग्रीक हितूंतल्यान गेलें जाल्यार हेब्रिवांतल्यान. आनी ते पापा न्हू ते चार भाशेन न्हू तेजें एक्सप्लेनेशन दिलो हांवें. तें न्हू हांव हेचे न्हू पयलें हांव स्टडी कोतालो तें हें आयकतालो पूण मातशें म्हाका न्हू टायम मेळोना तेजे टॉक चड आयकपाक. पूण तुमी मातशें तेजेर वचाय न्हू आनी तेजें मातशें आनी डिपली मातशें मॅडिटेट कोराय तेजेर. दिपक तुकाय बीन तें मुंबय जालो आहा न्हू तेजेर डू नॉट इल इन टू टॅम्पटेशन म्हूण मरे पार्ट 1 पार्ट 2 हें आहा. जानेवारी सेशन जालें चोय मुंबय. हय हे 7 to 8 सेशन जालें न्हू तें जुलियो. हय फर्स्ट विकाक कितें जालो आहा तें मरे मातशें 2 हें आयकोय तूं. कळ्ळें तुका. तें कित्याक तो मरे पॉयंट येयल्लो कित्याक आतां हिंग सगल्या हिंचालो कोणाकूय तेजें केन्ना आमी नियाळ करूं ना. कित्याक हेंच न्हू बाब टॅम्पटेशन हिंग एक सांगोता देवागे वतो थिंग एक सांगोता. पूण तेजें एक हें आहा. सो आतां तुमकां कळ्ळें न्हू ही आमची बाप्पा कितें मागणी तें एक्चुली हितून सगलें आमकां सगलें जिवीत हें आमी जियोवपा जाय. हें तोंडान म्हणलें म्हणटरी कांय जायचें ना. आमचे बाप्पा स्वर्गींच्या तुजें नांव पोयजां तुजें राज आमकां तुजी कोची स्वर्गाचो संस्फोट ग्रास आमकां दी. सुकलेलां बक्षिसां पदकां मोगोसान आमकां ताळणेत पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आतां हें म्हणलें म्हणटरी तूं दुस्मानां बोक्षिता. तें कितें जावपा जाय तें जियोवपा जाय आनी तें करूं जाय. ते एक उतराचें न्हू आमी नियाळ करूं जायो. आतां तुमी हें आमचे बाप्पा तूं मोठा आसतना न्हू एक उतराचें नियाळ कोराय. हेज कितें आहा तें एक्चुली. आनी तुमी होली स्पिरिटाक सांगा आनीकूय रेवोल्युशन तुमकां दियाय म्हूण. कळ्ळां बाय. आतां आमी इतल्या वर्सान आमी म्हणल्या न्हू बाय तुका उडोरू सांगलां की आमची पासत कोणा पासत मागता जाल्यार आमचे बाप्पा म्हणटाय नमन म्हणटाय मम्मा बाप्पा म्हणटाय. पूण ही मागणी एक्चुली कोणा आहा हें एक्चुली सारकें. हें मागणी कोणाक कोताय आमी.
सोर्गी बापाक कोताय आमी एक्चुअली त्याका वाकाणटाय आमी सगळे तेका दिनवास दिताय तेणें कितें केलां आनी तो कोण तो तेका आमी व्हड हें कोताय तेजी मोहिमा तेका वाकाणटाय आमी पूण तें आमी कितें कोताय आमगे आयकलाय ते हांव म्हणा बाय कोण तें म्हणा काय म्हूण हांव आमचे बापा सकाळ फुडें हांव म्हणटा पूण हांव जें दुसरें मागता म्हजे पासून मागलें कितें मागो आहा न्हू तें अधिकार घेवन जेजूगे नांव आनी स्क्रिप्चर्सान हांव तें मागणी कोतां सो हें हांव कित्याक लागून म्हाका होली स्पिरिटान रिवील केलें कितें हें आमचे बापा मागणें डेंजरसूय आहा तें कित्याक लागून तें कळ मरे बाबा म्हज्या दुसऱ्या भोगशिना जाल्यार तूं कन्फेस करीता आयज पासून इतली वर्स जाल्यार तुवें आमचे बापा म्हणटा तूं जो तर हें हॉर जो काळजांतल्यान हॉर जो तो तुवें तेजें नियाळ करून म्हणला न्हू तुगे जिवितांत एक दुस्मान आसपाना आनी तुवें कितें म्हणलां जो तुवें तें केलें ना हाल मेल जाल्यार हें घडोवन तेगेलें वयर येतलें कित्याक उतरां पदवी आहा जेजून सांगलो आहा तुमगे जोडटी तुमगेले उलयले त्या उतराचेर यू वील जज अकॉर्डिंग टू युअर वर्ड्स कळ्ळें न्हू आंटी हय कितें म्हणलो तें कित्याक तूं हिंग कितें शिकता न्हू तें वेव्हारांक घाल तेच कांयच उपेग जायचें ना आमी येतलीं अशींच वयतलीं आतां तूं हिंगा आतां बायचान हिंग पावलीत म्हळ्यार तिगे कॉमेर्स जातलें बॅटल आतां गेले ते वेळाक सांगोत तुमकां कितें जालो तें 10 दीस हिंगा बसून आसलोलें न्हू रेतीराक गेले ते विका भायर आतां रेतीर काबार जालो जुलियो आमात सगळे वचपा आहाय टेस्टींग चोय आतां आम पासेसा वयल्यान सगळे शिकलोले जुलियो इंचार टेस्टींग चोय आतां म्हाका केसो तें पयलेंच रमेश बाब ब्रदर जॉन्सन आनी ती कोण आहलो ती वयताय म्हूण आमी बॅग घाताले सुटकेस्यो आहलो तेंगेलो सांगता बॅग घातना हांवें एक बॅग दवरपा तें हाटलें मारुती कारा हें उगोतें आहलोलें देर उगोतें आहलोलें हेचें बॅग घायल्यार रमेश बाब येयलो आनी एक बॅग घालूंक गेलो हांव तकली घालून भायर काड तेन्ना चाट कोन्न येयला आनी दोड्या अशें माल मिगेल्या सामकें म्हणजे तेगे चूक ना आहलोली आनी आमगे कितें जालें मिगे तकली वयर काडप आनी तेगे घालप एक टायम जालो चाट कोन्न मारलें आनी मिगे दोड्या बरें जोपटान आपटलें मुको दोळ उगोत करूं जाल्यार दुकान दूख वयता आनी म्हाका दोड्या भितर कितें तो लागोता मागीर जेल दिलो हें दिलो तें एक जालें आतां आमी कितें कोताय टॅक्सी रावताय टॅक्सी सांगलोली येवपा आहलो ती 1 वर जालें 2 वर जालें ओडे जालें टॅक्सी येना पूण हांवें एक उतर काडूं ना कित्याक पासेसा वयर आमी शिकल्याय 10 दीस पासेसा वयरूच शिकल्याय पासेस पेशन्स हय पेशन्स काडटा कित्याक शिकले ते आतां वेव्हाराक घालूंक जाय न्हू येयली टॅक्सी येयली जाल्यार 5 जाण जाताय हांव जायना आनी पासेस येयली आतां कितें आहा जुलियो आहा आनी 2 भयणी आहाय 3 भयणी आहा त्यो आहलेल्यो जाणटे म्हळ्यार आमकां सजमणी आहा हांवें म्हळ्यार तूं मोसाय हांव येतां धाडलीं हिंग बस दोली फोण गेलो दोळे गाडयेन सामको उगोत करूंक जायना दूख व्हांवताय कितें जाता म्हणटा म्हाका कोणा मुको वोत घेवंक जायना दोडसां लागोता थिंगसान दोळी सावंड गेलो सावंडसान मुगे घोराक आनी एक बस दोली पावल रातीको बायलेगे फोन येताय कितें हांव देपराल येवपा पावल्लो ना म्हूण आतां म्हाका एक सांग जें कितें हांवें शिकलें तें कितें केलें आं थिंग हांवें जो तो तोंडांतल्यान उतर काडवलें जाल्यार कितें शिकलें ताचो कितें फायदो आहा म्हाका करेक्ट आहा आंटी सुजाता रमेश बाबान पासून म्हाका दुसरा फोन केल्लो पूण एक्चुली मुगे दोड भरपूर हें आहलोलो पूण हांवें सांगो ना कित्याक हांव स्वता मानतो मुगे दोड बरो जालो म्हणून रमेश बाब फोन केलो उगडास आहा न्हू पूण रियली म्हाका भरपूर हें आहलोलें कास्तीक जातालो आनी तो बरो एक 5-6 दीस न्हू म्हाका बरो कास्तीक जाला कितें लागल्या भाशेन राती न्हिदोन आडकोड जाता म्हाका आनी दोतोरा कडेन वचना हय वचना हांव हय सो तेवा आर्गां कितें आयज हांवें उतर दिलां न्हू हांवें तुमकां सांगलां कित्याक म्हाका न्हू जें बायबलान जें कितें बरयलो आहा न्हू तें म्हाका परगडूंक जाय म्हाका दुसऱ्या मनशाक खुशाल करूं नाका म्हाका देवा खुशाल करूंक जायो कित्याक देवान म्हाका पुलपीट दिलां कित्याक म्हाका न्हू चोय हांवें मोगा वयल्यान हेजे वयल्यान हांवें टॉक दिलो ना पूण आमगे हे मागण्या वयल्यान हांवें टॉक दिला कित्याक तुमकां हांवें सांगलां म्हाका चड गॉस्पलांतले रिलेटेड कितें आहा न्हू ओपारी म्हाका तेंचें एक्सप्लेनेशन करपाक चड आवड आहा पूण हेच न्हू की हांवें टॉक आयकतां मोद मोदें ते म्हाका तेय पॉयंट्स घालूंक पडटाय कित्याक आमकां एक वोपार पासून आहा न्हू देवागे उतर पासून जाण मनशां खबर आसला पूण वोपार सांगपाक कळना तेजो मिनींग कितें आहा तो जायते जाण आहाय बाय वोपारी मिनींग इंचार सांगपा पूण देवा उतर आनी जायते सांगतले बाय कळ्ळो कित्याक हें मगे कितें आहलें बाय हांव तें मगे फॅक्ट सांगो तुमकां ट्रूथ आहा तें देवा उतरा आतां हांव आहा
पयलीं कितें जालां न्हू, हांवूय बीन जायत्या जाणांचे मागणी केलें, हात दोले, उतो दिलां, कितें सांगलां न्हू घोडोवन येयलां बाय. पूण कितें आहलें पयलें जें म्हणटाय न्हू, हांवें केलां स्पिरिच्युअल प्रायडनेस म्हणटाय ताका. कळ्ळें तुमकां? आत्मीक व्हडपण म्हणटाय ताका, हांवें केलां. तें म्हाका आहलें, फॅक्ट सांगोता. पयलें आत न्हू, कित्याक म्हाका तें जातालें म्हणजे कितें हांव तें चिंतना आहलोलो. म्हणजे कितें आरे हांव थिंग गेलो, हांवें तें केलें तें केलें तें केलें हांव म्हणटालो. कित्याक? पूण कितें आहा ती मोहिमा कोणाक दिता तूं? देवा दिना ती मोहिमा हांव म्हाका दितां. सांगता हांवें केलें तें काम हांवें सारकें, हांव ना म्हणा. पूण कोणाक कित्याक हें न्हू म्हाका कळ्ळें आनी लास्ट पापानूय आनी सामकें क्लियर केलें. लास्ट पापा जेन्ना टॉक्स दितालो न्हू तेन्ना जायती आनी आमकां शिकवण मेळ्ळी. कित्याक तुका आनी एक एग्जाम्पल दिता आमगे जिवितांचेरूय. ते पापान सांगलो आहा घोडये तुमी आयकलां आसतलें. आतां आमी देवान सांगलो आहा न्हू आमी दुसऱ्यांक दिवपा जाय, कितें दिवपा जाय आमी देवान सांगलो आहा. करेक्ट न्हू बाय? हय. आतां आमी एक एग्जाम्पल घेया. आतां तूं एक इगोर्जी डोनेशन दिता, कपलां डोनेशन दिता काय खूंय डोनेशन दिता. आतां तूं कितें कोता आपणान नांव सांगो लायता. करेक्ट? सगळ्यांक सांग नांव थोडें तें. आनी हांव म्हणा कोण नांव सांगना काय म्हूण. पूण हांव तुमकां एक एग्जाम्पल दितां. आतां नांव सांगलें म्हणटरी मागीर कितें कोता, नांव सांगलें म्हणटरी अमकें एण हितू लाख दिले तर ते मनशान अमके लाख दिले. आतां कितें आहा तुवें दिलें तें तिगे एक्शन सारकें आहा देवा दिवपा जाय म्हूण. पूण तें तिगे करतू तिगे इंटेंशन कितें आहा तेजे फाटल्यान. तुवें तें देवा मोगा पासत दिलां काय तिगे नांव जोडपा लागोन दिलां? तें देवा मानवना केन्नाच. तशेंच हेंच उदाहरण न्हू आमगे जिवितां आमगेली आमी जायते जाणां एकमेकाक हेल्प कोताय. जावं पयशा वाटेन, जावं कसले आदार दीन, कितें दिवन, कितें खूंय आनी कितें हेल्प करून. पूण तेजें इंटेंशन कितें आहा तुजे फाटल्यान तें हेल्प करपा वतूं. तुवें त्या मनशाक कित्याक लागोन हेल्प कोता? हाल त्या मनशा कडल्यान तूं कितें घेवपा सोदिता? ह्या मनशा फुडारा यूज कोतो म्हूण? वो तूं दिता ह्या मनशा म्हाका कांय नाका पूण हांव म्हगे हुशेन ताका तें दितां. तें देवा मानवता. तुवें त्या मनशा कडेन आदार केलो जायत, कितें पयशे दिले जायत, पूण तिगे कितें आहा एक्शन सारकें आहा पयशे दिवपाचें, पूण तिगे इंटेंशन कितें आहा तितूं? तें देवा केन्ना मानवना. कित्याक आमी जायते जाण न्हू दुसऱ्यांक आदार कोताय बाये. कळ्ळें तुका? आनी हांवें केलां हांव ना म्हणा. पयलीं जाय जाणां केलो आहा कित्याक आमकां जाय न्हू तें नांव जाय आमकां. हांव म्हणा हांव फॅक्ट सांगोता हांवें पासून केलो आहा. पूण आयज हांव तें कोना कित्याक आयज म्हाका तें उतरां न्हू सोजमोणी आहा कितें म्हूण तें देवा कितें मानवता तें. आनी आयज कोणाकूय मागणी केलें कितें केलें न्हू, कितें पेकोणी जाली कितें जालें जाल्यार हांव ती कोणाक सांगोकूय वचना. फॅक्ट आहा आमगेलें, हांव सांगो वचना. हांव म्हगे बायले घोडये सांगोत म्हळ्यार हांव न्हू लोकांक चडसो सांगो वचना. पूण जेन्ना गरज आहा न्हू तेन्ना हांव ती सांगता. गरज आहा तेन्ना कित्याक टेस्टमनीचें म्हणटाय भावार्थ वाडटा दुसऱ्या गेलो. कळ्ळें तुका? पूण कितें आहा फोर्सान हांव कोणाक सांगो वचना. कित्याक तें मागीर कितें जाता तुका स्पिरिच्युअल प्रायडनेस येता. तूं देवा वाकाडना वयर काडना, तूं आपणा वयर काडटा. करेक्ट ब्रदर? हें बाय चिंतनाका हें तूं हें कोण प्रिचींग कोत्ता तेंक पासून आहा बाय. तें आम चिंतना आम दिताय म्हणून जायते जाण दिता. हांव हें कोना बाय. पूण जोण एकल्यान तें कोणा सोजमोणी आहा तें आहल्यार बरें आहाय बाय. पूण थोड्यांक तें स्पिरिच्युअल प्रायडनेस आहा. आनी हांवें तें म्हगे दोळ्यान पासून चोयलो आहा वद्द्या. आनी एक घोडये हांव गेलोलो म्हाका तें आतां हांव नांव सांगना. म्हगे घोवायकी कितें दिवपा जाय आहलोली आनी हो प्रिचर आहलोलो. हांव दितालो हांवें तें दिलें म्हगे सांगपा. हो कितें सांगोता हांवें तेदूस कितें केलो तें तुका सांग म्हूण सांगोता आतां. म्हणजे आतां कितें आहा बाय हितून तूं देवा वयर काडटा काय तिगे नांव वयर येवपा जाय म्हूण वयर काडटा? कित्याक हें घोडटा बाय जिवितां. फॅक्ट जायना बाब. कित्याक हें न्हू हें सोत कित्याक हें सोत म्हणटाय न्हू सोत उलयल्यार सोदां कोडू लागता सोगल्या.
पूण हें तुगे मोटीव कितें आहा तेजे फाटल्यान हें सगलें करपाचें. आयज हें हांव देवागे वतो दिता म्हगे कांय इंटेंशन ना बाब. म्हगे देवा होकोत कितें आहलोलें तें देवान म्हाका पोरगोट कर म्हळ्यार पोरगोट कोता. आतां फुडलें म्हाका आनी कितें आहा तें म्हाका तयारी करून दवरूंक जाय, देवागे कितें येवजण आहा ती. पूण हें जर तर हांव पयलीं भाशेन आहलो जाल्यार कितें जाता आहलो म्हगेलें आवय हांवें केसो शर्मा दिलो. करेक्ट? पूण तें केन्ना आसूं शिरीपण आहा, पूण तें आयज म्हजे भितर ना. पूण हें मुकोडे घडलो आहा बाय. आनी हांव तें सांगोकूय वचना आतां कोणाकूय कितें जालें जाल्यार. आनी सदां उगडास दवरया म्हज्या भावा भयणीनो, होली स्पिरिटान न्हू बाय उल मारपा उल मारय. कित्याक पयत वचम्या तुजे न्हू बायबल समजपाक भरपूर डिफिकल्ट. तूं समजोपा ना बायबल तुका. हांवें बायबल बाय बोटीर आसतना दिसता एक एक पेज वाचतालो. कळ्ळें तुका? पेज वाचतालो. वाचपा जाय म्हूण पूण हांवें वाचला बायबल. म्हाका समजण ना. वाचूंक जाय म्हूण वाचलो आहा. पूण आयज त्या उतराची म्हाका जाणवाय देव दिता. आनी हांवें केन्ना चिंतून आयज हांवें इतलो तुका हांवें सांगलोलें हांव हुंयचे हितूंतल्यान येयलो अमको जाय नाहलोलें. पूण आतां कितें स्ट्रेंथ कोण दिली बाय? हांव उलयलें ना, पूण म्हजे भितर कोण उलयला? पळयत तेन्ना तूं जस्ट उबो राव उलयता तें कोण उलयतलो? उलयतलो. कित्याक आम नोकोय बाय आम हुंयसान हुंय देव उजार कोता तो. तुमी एग्जाम्पल दिता मॅथ्यू बायबलान तुलो. तो कोण आहलोलो? टॅक्स कलेक्टर. करेक्ट? टॅक्स कलेक्टर. आतां ताका जेजून कितें सांगलें? चोयलें तेदोना आपणा फाटला कोर म्हूण. ओके. आतां तेगे एक तें जालें आतां. तेगे एक येवदेशी तुमी कितें म्हूण सांगूंक शकताय म्हाका? देवान तेका कितें करून उजार केला? कितें करून उजार केलो तेका देवान? बाब जाण न्हू तूं माथ्यू? गॉस्पल बरयलो आहा तें. आंटी देवान मॅथ्यूवाक कितें करून उजार केलो? जुलियो? करेक्ट. टॅक्स कलेक्टराचें काम कितें आसतालें? बरोवपाचें हिशोब दवरपाचो कोण कोणाक कितें दिलो आहा तो. तेगे बरोवपाचें न्हू देवान न्हू तेगे टॅलंट आहलो तो. तो टॅलंट देवान तेगे आयज हूंय उजार केलो? देवागे उतर तेणें बरयलें. कित्याक म्हज्या भावा भयणीन जोण एकल्यान आमकां एक एक टॅलंट दिलो आहा. आतां म्हगे प्रोफेशन दुसरें आहा. पूण कितें आहा तुमकां हांवें सांगलां हे पुलपटाचेर उबो रावपा पासून आयज हांव भिलो ना. कित्याक? पळयत वता म्हजे भितर आहा. पूण तेज्या पयलीं हांवें कितें केलो आहा? हांवें मॅजीक शो दाखयलो हांवें म्हूण सांगलें तुमकां. हांव मॅजीक शो दाखयतालो पार्टी बीन फर्स्ट बर्थडे जाता तेन्ना. पूण तेका उबो रावपा पासून म्हाका उबो रावन ते भाशेन करूंक पडटा न्हू. अशें करून हांवें हें कोन्न आहलो हेंय दितालो मॅजीक शोय कोतालो. पूण कितें आहलोलें म्हगेलें एक टॅलंट आहलोलें म्हजे भितर. तें टॅलंट आयज म्हाका पळयत वता हूंय उजार केलें. ती उबो रावपाक आपोसतात कितें आहा म्हाका? कित्याक पळयत वता ऑलरेडी तो जाण आहलोलो की म्हाका तितूंत हें आहा म्हूण. पूण आयज तें हांव उबो रावलां. सो तुमगे पासून कितें तूं हूंय चिंतू आनी हांवें चिंतूना हें म्हज्या हातीन केन्ना येतो म्हूण. कळ्ळें तुका? हांवें हितून घेवन बसतो म्हूण. कित्याक तुमकां हांवें सांगलां पेपर म्हळ्यार म्हाका पेपर वर्क म्हळ्यार आयज पासून हेट. कित्याक आमगे जिवितान न्हू सगलें काम आमी केन्ना पेपरा वर्क हांवें करूं न्हय. म्हणजे केलो ना आमगे सगलें मामान केलोलें. सो आमी पेपर वर्क म्हणटा आमी केन्ना चोवूं नाहलें. पूण आतां माम एक्सपायर जाला आतां पेपर वर्क म्हळ्यार कळटा कितें म्हूण तें कितू त्रास पडटाय तें. पूण कितें आहा बाय जिवितान तुमगे जिविता पासून कितें टॅलंट आहा घोडी तूं हिंग उबो रावची ना. पूण आनी देवागे राज्यान कितें पूण आसतलें देव आमकां थिंग उजार कोत्तलो. आनी हें बायबला पासून सांगोता बाय. हांव न्हू व्हडले इस्कलान शिकोन येयलो ना. आमी अशें म्हणटाय न्हू धाकले इस्कलां अशें पोप जॉन हायफाय इस्कॉल आसताय न्हू मातशें आमगे हेजी. पूण हें आमगे कितें गव्हर्मेंट इस्कॉल आहलोलें. सो म्हगे न्हू इंग्लीश तितली फ्लुयंट ना. फॅक्ट सांगोता बाय. आतां कितें आहा एक प्रश्न आहलोलो म्हगे लायफान. आतां बायबल देवा उतरां येयलो. आतां बायबल घेवन बसल्यार प्रॉब्लम कितें जाता? बायबलान थोडीं उतरां आहाय न्हू ती म्हाका डिफिकल्ट जाताय. तुका देवागे उतर समजता जाल्यार पयलीं सुद्दां तुका बायबल शिकपा तुका गरजे आहा न्हू. कितें वाचीत तें तुका कळोंकूय जाय न्हू. आतां हांव घेवन बसतां 2 बायबल घेयले तरी पूण म्हाका न्हू हांव सॅटिस्फाय ना. इंग्लीश वाचूं सगलें कळटा पूण तें उतरां मिनींगूय कळोंक जाय न्हू. अशें वसत गेलें एक दीस होली स्पिरिटाक हांवें मागलें पळयत वतम्या म्हाका मातशें बायबला उठलेल्यान तूं क्लियर कर म्हाका मातशें बायबल बरो बायबल दी म्हूण.
आतां कितें जाता हिंग KJV चडशे आमी कितें कोताय KJV चडशे आमी हें दिताय KJV तूं इंग्लीश चोवपाक गेलो जाल्यार कितें आहा बरी डिफिकल्ट आहा ती पूण एक आहा देवान जाणवाय कितें दिलो आहा कितें सांग तितलें सोजमोता आमकां ती सोजमून दिलो आहा पूण वाचूंक गेलो जाल्यार तें कळपाक बरोबर डिफिकल्ट त्या टायमार कितें केलें हांव न्हू मडगांव न्हू लायट हावज म्हण एक शॉप आहा देवा वस्तू मेळटाय थिंगा सो हांव गेल्लो हांव बोटीर वचपा पयलीं हांव न्हू त्या शॉपार गेल्लो म्हगे नदर न्हू एक बायबलाचेर पडली उगत केलो चोय जाल्यार इंग्लीश वाचूंक गेल्यार सामकें सिंपल आहा आनी तो हुंयचो NLT कोणाकूय जर बायबल डिफिकल्ट जाता जाल्यार NLT वर्जन आहा न्हू कॅथलीक वर्जनूय आहा विदावट कॅथलीक वर्जनूय आहा तें दोन भाशेन आहाय तें NLT आमगे क्रिस्तांवांगे कितें आमगे दुसरे आहाय तेंका 7 बूक नाय आनी तो तूं कोणाकूय जो आमगे कॅथलीक घालाय आनी NLT बूक घेयाय हांव कोणाक फोर्स करना पूण तुमकां जर तो कितें म्हणजे NLT कितें आहा न्हू सिंपल इंग्लिशेन आहा कोणूय सजमतलो ही आदी सगळी आहा न्ही NLT आहा पूण तूं तें दुसरी बायबल KJV आनी दुसरी बायबल लावो जाल्यार मातशें पूण तें न्हू कितें कोण इंग्लीश खबर आहा तेंकां तें प्रॉब्लम ना पूण कोणा सजमोवपाक कास्तीक जाता न्हू तेणें मातशें NLT जाल्यार NLT यूज कराय आनी मागीर कितें तुमी कंपॅरिजन कराय दुसरी बायबलां ती स्क्रिप्चर हो स्क्रिप्चर घेवन कित्याक NLT मातशें सिंपल आहा पूण दुसरी आहाय तें मातशें कितें आहाय पावरफूल आहाय स्क्रिप्चर्स सो हें आहा सो आतां एक न्हू म्हगे हें आहा मातशें एक न्हू काल एक बाय न्हू कोण मागण्या घालूंक लायलोलें तेगे सांगलें 10 वर्सां भुरगें चेडूं खंय तें साबरिना म्हणलें तेगे मातशें कितें तरी आहा तेगे पांय बीन कट करपाक पडटा म्हूण सांगलें हात बीन ओके सो हांवें काल तेगे आयज सकाळ फुडें कालूय दिलें आयज सकाळ फुडें तेगे मायको हांव उलयलो देवा उतर दिलें सगलें दिलें कास्ट आवट केलें सगलें केलें आनी हांवें तेंकां तें मागणी धाडलां कितें म्हणपा जाय तें सो आतां म्हगेलें एक जस्ट 5 मिनिट्स बसून रावाय हे बाये पासत आमी मातशें 5 मिनटां टंग्सान या ओके साबरिना तेजें नांव ओके बाबा 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 रे शेरे बे 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 रे शारा बाबा रे शना र शदारा बाबा बा रे शेरे बे 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 रे शाला बाबा रे शना र शदा दादा बाबा रे शेरे बे 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 अलशीदारा बाबा बा रे शेरे बे बे रे शारा बाबा रे शाला बाबा रे शना र शदा बाबा रे शे अलशीदारा बाबा बा रे शेरे बे बे रे शारा बाबा रे शेरे बे 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 रे शारा बाबा रे शेरे बे 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 रे शा अलशीदारा मामा मारे शेरे बे बे रे शाला बाबा रे शेरे बे बे रे शारा बाबा रे शेरे बे बे रे शारा मामा रे शे दे रे शे अलशीदारा बाबा बा रे शेरे बे बे रे शारा बाबा रे शना र शदा दादा मामा रे शेरे बे बे रे शारा बाबा रे शारा रा बाबा रे शे अलशीदारा बाबा बा रे शारा बाबा 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 रे शेरे बे 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 रे शारा बाबा रे शे अलशीदारा मामा मारे शेरे बे बे रे शारा बाबा रे शना र शदा दा रे शदारा बाबा रे शेरे बे रे शार अलशीदारा बाबा बा रे शेरे बे रे शारा मामा रे शेरे बे बे रे शदा दा रे शे त त त त त रे शे बाबा बा रे शेरे बे बे रे शाला रा 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 बाबा रे शेरे बे 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 रे शाला ला बाबा रे शे अलशीदारा मामा मारे शेरे रे अलशीदारा रा बाबा बा कितले जाण स्वत मानता तें बाय ऑलरेडी बहुत जाण घर पावल म्हूण आमेन आमेन हांव पोते तें मागणी कास्ट आवट कित्याक कोना एक पाट कास्ट आवट केलें तें हांव स्वत मानता ऑलरेडी तें भायर सोल म्हूण हांव फकत एग्री कोताय ओके आनी देव बरो कर तुमकां सगल्यांक म्हगे उतर तुम बरे भाशेन कितें म्हळ्ळां जाल्यार आय एम सॉरी कितें लागलें जाल्यार कोणाकूय कितें म्हळ्ळें जाल्यार ओके हेच्या फुडें आमी तुमकां चोयतले तुमी बीन हिंगेन देवागे उतर दिलोलें आं आर्गां तुका सो हांव क्लोजींग प्रेयर कोत्ता ओके आर्गां तुका बापा आर्गां तुका जेजू आर्गां तुका पयत आत्म्या बापा थँक्यू तुका हें उतर तुवें म्हाका दिवंक तुवें आदार दिलो म्हणून आनी बापा जेजू पयत आत्म्या थँक्यू तुका तूं म्हज्या तोंडांतल्यान उलयलो म्हणून आनी तुजें उतर तुवें सगळ्याक कुडीत केलें म्हणून आनी हें जें मेन मागणें आसा आमचें बापा तेजो मेन कितें आसा तो तेजें एक्सप्लेनेशन कितें आहा तें बापाक कसो वाकाणूंक जाय पयत आत्म्या तुवें आमकां शिकयलें म्हणून तुका आर्गांनी वाकाणी तुका पयत आत्म्या आनी पयत आत्म्या सगल्याचे तुवें आत्मीक दोळे आत्मीक कान उक्ते केले म्हणून हांव सजमतां
आनी हो फाल्यां आमचो रितीर सोंपता पळयतात म्या पूण आमी सगलें जें कितें शिकलां तें आमी आतां वेवऱ्यां घालतलीं आनी तें उतराचेर आमी ज्यो ताळणी येतल्यो जैत येतले तें आमी त्या उतराचेर आमी जैत व्हरतलीं म्हणून आमी तुका सांगता आनी पळयतात म्या थँक्यू तुका सगले भाव भयणी पासत आमी हाजीर जालीं सगल्यांनी बरे भाशेन आयकलें म्हणून तुजें उतर आनी तशेंच हे सगळे आमचे कॅमेरामॅन हे जे सगळे आसात भाव भयणी हिंगा सगळे स्पिरिच्युअल भाव भयणी आसात जे जेवण खाण केलां आमचे पासत तांकां बीन आमी सगल्यांक थँक्यू म्हणटात तांकांय बीन दिनवासतात थँक्यू तुमकां Abba Father, I make this prayer to precious Son Jesus Christ. Amen.